महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. सर्गीच्या बापा, आमी तुका अर्गां दिता. जेजू, आमी तुका महिमा दिता. पवित्र आत्म्या, तुका दिन वाजता. तुवें हो आमकां सोबीत वेळ फावो केल्ल्या आमकां सगळ्या भाव भयणांक चुकोवन तुवें हाडूंक ना, पूण तुवें आमकां सगळ्यांक विचून सोदून काडून आमकां हांगासर एकठांय केल्या. जेजू, तुजी उतरां आमी ह्या भाव विन्संटाच्या उतरां आयकोता आसतना तुज्या उजवाडान आमकां भर. तुजी उतरां आयकोंक समजून घेवंक आनी आमी तें उतर दुसऱ्याक शिकोवंक आनी तुजें नांव परगट करूंक तूं आमकां तुजे कृपेन भर. सर्गीच्या बापा, आयज आमी तुका दिन वाजता. हो आमकां बरो दीस फावो केल्ल्या पासत. जेजू, आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां तुजें उतर सजमोन बरी मोत दिलोल्या पासत. जेजू, तुज्या बगर आमच्यान कांयच करूंक जायना. जेजू, आमी जाणा तूं आमच्या मोदें आसा म्हूण. तूं आमच्या सांगाताक चलताय. जेजू, आयज ह्या जाग्यार सगळ्या बरे भाशेन जेजू, आयज ह्या जाग्यार सगळें बरे भाशेन सगळ्याचे इंटरनेट बरे भाशेन चलोंक आनी तुजें हें उतर आमी बरे भाशेन आयकोंक तूं आमकां आदार दी. हें हांव मागणें करता बापा जेजूच्या नांवान. Amen. 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 Olesia Baba? Yes, sister, start. सर्गीच्या बाप्पा, तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिलाय. त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनी पोंदाक आनी सगळे धरतेर. तूं आमचो रचणार आनी आमचो धनी आनी सगळे तुजे रचने पासत आमी तुका अर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बाप्पा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नुस्त्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो दुवेस करता. जेजूचे पवित्र रगत जे खुर्सार आमच्या पासत वाडयल्ले ह्या अमोलीक रगतान आनी आमच्या कुटुंबाक राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवीं. आमेन. Arkan Jesuk, Mohiman Jesuk. Praise God. Okay, आता टेस्टिमनी हा कोणाकडे कोणाक कितें सांगपा जाय उलोवपा जाय देवान कितें केलें तें तुमचे पासत. Praise God. Praise God. Jesu Karga. हॅलो, कोणू पूण आसतलो कितें पूण सांगपा सोदता तो. Praise God. Praise Jesus. काय ना? Okay, brother, let's go ahead. Yeah? Praise God. Praise God. Praise God. Arkan Jesuk.
ओके बाबा अलिफा Sister, recap करूया. okay, sister. मातशें नेट प्रॉब्लेम गेले. हा सॉरी God. किती म्हणले? नेट प्रॉब्लेम मातशें sister, praise God. Start कोता. ओके प्रेज गॉड. Okay, okay. Bapaचे, पुत्राचे आणि पवित्राचे नावे. आमेन. Argam Bappa, Argam Abba Bappa, Argam Jesu Christa, आमच्या गेले ते बुधवाराक दादा विन्सेंटान आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 6, 11, 12 हे वळीचेर शिकोवणीची आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आमचो भाव आमकां सांगता जेजू मागणें करता बापाक आनी तो आमकां शिकयता. तुय म्हणटा आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आसता दिसपटो सुमानाचो वर्साचो जेजू आमकां आयचे दिसाचो ग्रासाचे सांगता. दिसाचे ग्रासाचे सांगता ताका जाय आमी आमचो बोरवोसो जेजूचेर दवरपाक जाय ताच्या उतराचेर दवरपाक जाय ताणें आमकां सांगलां तुय आमकां केन्ना सांडचो ना. जेन्ना जेजू आमच्या सांगाताक आसा तेन्ना आमकां कसलेंच हुस्कोन ना कित्याक आमी आमचो बोरवोसो ताचेर दवरता ताचे उतरांचेर दवरता. पूण आमी मनशां आमचे हुस्को पडला फाल्यांचे आनी येवचे आसा ते फुड्याचो एग्जाम्पल. आतां नातालां येवपाचीं आसा वो नातालांचो आमचो भाव आमकां बरे भाशेन सांगता जेजू जाय आमी आमचो दिसपटो ग्रास देवा लागीं मागूंक शिकयता कित्याक जेजू जाय आमी आमचो बोरवोसो ट्रस्ट विस्वास ताचेर दवरपाक. ताचेर आमी सगळीं चुकता. आमी सदांच फाल्यांचें आनी फुडलें चिंतता. भाव आपले उदारपण दिवंक आमकां शिकयता. जेन्ना तो गाल्फांत काम करता ताचो पगार एंड ऑफ द मंथ मेळटालो आनी पयशांचेर बोरवोसो दवरूंक आपले फुडले प्लॅन करतालो. आमी सगळीं प्लॅन करता. प्लॅन करपाक जाय पूण जेजूचेर आमी आमचो बोरवोसो दवरता तुय आमकां केन्नाच कांय फाट करचो ना. भाव विन्संट आमकां आपल्या जिवितांतले एका वेळाचेर जेन्ना तो डिप्रेशनाक आसलो 9 ते 10 म्हयने तेन्ना तुय तो खबर सांगता ताची तो खबर सांगता. ताका जॉब नासलो पयशे काबार जाताले सेविंग सोंपताले. देव ताका ते वेळार बरी शिकोवन दिता. इतले वर्सां ल्हान सावन आतां मेरेन ताका देवान कांयच फाट करूंक ना. तुय आपलो बोरवोसो पावार्थ आपले पयशांचेर दवरतालो तेन्ना तो आवर फादर इंग्लीश भाशेन म्हणटालो गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. एक दीस हे म्हणपाचें बंद करता आनी रडटा. तुय जेजू म्हणटा आतां ताचे लागीं पयशे ना जॉब ना बँकान सेविंग ना काबार जाता. तुय म्हणटा ताका कांयच खबर ना. ताचे मनांत सारकें आसा जाल्यार परतून काम करपाक 3 ते 4 म्हयने जाले तेन्ना एक भाव ताचे लागीं येवन आपलो आदार दिवंक मागता. ताचे लागीं 4 म्हयने भांडे फारीक करूंक दी म्हूण मागता नाजाल्यार लँडलॉर्ड भायर घालतलो म्हूण रडटा. भाव विन्संट ताका आपले चिंतनांत ताचे आदाराक पावता.
तोच मनीस आनी 2 म्हयन्यांत परतून आदार मागूंक येता. ते वेळार भाव ताका पावता. देव ताका शिकयतालो. देव ताका सांगतालो, तूं तुजे फुडल्यान चिंतिनाका. तुजे भुरग्याचें कितें जातलें तें चिंतिनाका. तूं फकत हे मागणें कर, आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी. 8-10 म्हयन्या उपरांत भावाक सर्वीस मेळटा आनी तो थंय आनीक 2 वर्सां काम करता. थंय तेदना पर्यान डिप्रेशनांतलो सारको भायर सरूंक नासलो, पूण आतां ताचो बरोसो पयशांचेर नासलो. तो बँकांत चॅक करनासलो. पयशे येताले. आतां तो देवाक म्हणटा, देवान ताका कांयच फाट करूंक ना. आतां जो कोणाचे जिवितांत येता तेन्ना आदार दिवपाक तयार आसा. 25 वर्सां उपरांत इंडिया आयलो आनी ताका पुणे वचपाक पडलें. भुरग्याचे शिक्षणाचें जेन्ना भाव पुणे आसलो, 4 ते 5 म्हयने सेटल जातालो. 2018 थंय चिंता, आतां कितें करपाचें. भुरगीं ताची ल्हान आसलीं. पवित्र आत्मो ताका सांगता, आजून पासून तुका तुजो दिसपट्टो ग्रास दिला की ना. आनी देव ताका आपल्या राज्यांत काम करपाक सांगता. दिसपट्टो ग्रास देव ताका दितलो. तेन्ना सावन आतां 5 वर्सां जालीं. देवान ताका ताचो दिसपट्टो ग्रास ताका आनी ताचे फामिलीक दिला. देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. हे मागणें सांगूंक आसा, भावार्थाचे मागणें. प्रेयर ऑफ फेथ. आमचो देव आमच्या भुरग्यांचो आमचेहून चड अदीक मोग करता. आमी बाय माय जावन सुद्दां देव आमच्या भुरग्यांचो अदीक मोग करता आनी आमच्या भुरग्यांक फुडाराचें चिंतता. भाव म्हणटालो, तो सांगना की काम सोड म्हूण, पूण भाव विन्संट म्हणटा, आमी मागणें करता तेन्ना आमी आमचे मनांत दवरुया. देवाचें उतर जावन आसा. देवाचें उतर आनी देव आपले उतराक सदांच विस्वाशी. देवान मनशा वरवीं इस्रायल पोरचेक सांगता, इजिप्ताच्या देसांतल्यान काना पर्यंत बासायलेले देश वचपाक ती वाट जावंक आसा, फकत 12-14 दिसांची. ताका देवान सांगलें, वचात आनी तो जागो घेयात. पूण थंय लोक देवाचेर आड गेलो, पूण देवान ताचे चुचुरे केले. 40 वर्सां अरण्यांत दवरले. स्वर्गांतल्यान माना दिलो, कपड्यांतलें उदक दिलें की मानान तांकां म्हणटालीं. 3 दिसांचें जेवण जातालें, पूण शुक्राराक दिवंक तांकां 2 दिसांची माना एकठांय करची पडली, कित्याक दुसरो दीस साबाताक आसलो. काम करूंक जायनासलो. थोड्या लोकांनी चड एकठांय केले. फुडल्या दिसांनी सांबाळून दवरपाक, पूण रात जाले म्हणसर ते कुसले. आनी नव्या कराराची भुरगीं आमचे सवे पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. देव आमची कूड आनी आमकां आमचो दिसपट्टो ग्रास सदांच आमकां दिता. पोरने करारांत देव ताचे भितर न्हावन भायर आसलो, पूण नवे करारांत देव आमचे रिगून रावता. जेजूचेर बावार्थ दवरता म्हूण तो आमकां दिसपट्टो ग्रास दितलो, कित्याक तो आपल्या उतरां सदांच विस्वाशी. मातीवाचे 6:12 सांगता, आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस. हें आमी आमच्या जिवितांत खूब फावटी म्हणटा. आखे पवित्र पुस्तकार देवान आमकां आमच्या
जिवितांत केन्नाच कंडिशन घालूंक ना पूण तो म्हणटा आपूण आमचो शिमेर नासलोलो मोग कोता पूण हे मॅथ्यू चॅप्टर 6:12 वडीन देव आमकां एक कंडिशन घालता आमकां देवाचें बोगसणें जाय जाल्यार आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगसूंक जाय पूण आमी विसरता कोण आमकां वायट कोत्ता जाल्यार तेन्ना आमी ऑफेन्स दवरता अपमानीत जाता आमी उलयनासतना रावता आमचे दुसऱ्याक वा आमकां फटोवंक जाता पूण आमचे देवा फटोवंक जायना तुवें आमचो रोचनार जेन्ना मनीस आपले काळजांत दूख दवरता आमी आपल्या भावाक भयणीक बोगसणें दिना तेन्ना देव ताका बोगसणें दिना जेन्ना देवाचें बोगसणें मनाक मेवना तेन्ना सैतानाक लायसन्स मेळटा ते मनशाचे जिविताचेर पाड घालपाक आमी खूब फावटी चुकता जेजू कुर्सार उमखोटलो तेन्ना जेन्ना कोणाक वायट करूंक ना तरी आमची पातकाक लागून तुवें कुर्सार मेलो ताणें कुर्सार उमखोटना म्हणलें बाप्पा बोगोस तांकां ती नोकलो ती कितें करता तें तेन्ना कितें कोत्तात तें जेजून अशें म्हणलें ते भावाक सगळे देवान मनशाक आपले सारकेचो रोचलो मोगान कसलेंच वायट कर्तुबांचो न्हय पूण आदाव देवाचेर आड गेलो आमचो संबंद देवाशी तुटलो आनी ताचो दोनी सैतान जालो तुवें जो लोक आसलो जेजू कुर्सार मारूंक आसलो ताचो दोनी देंवचार आनी ते सैतानाचे उतर आयकोता तेन्ना जेजू मारता तेन्ना बोगोस ते कितें करतात ते ताचे मनांत देंवचार घालतालो ते नोको आसले कित्याक देंवचार ताचो दोनी आसलो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरूंक नवी रोचना जाता आमचो दोनी पवित्र आत्मो जाता जे दिसाक आमी जेजूक आमी आमचो सोमी दोनी आनी देव मानून घेता ते वेळार आमी एक नवी रोचना जाता आनी आमचो देव जेजू जाता आनी आमकां पवित्र आत्मो भितरल्यांतान भायर आमचे मनान सांगता वचात आनी बोगसणें दियात ते मनशाक बोगसणें दिवंक जायना तुवें एक नवी रोचना जायना जायतो लोक आपले क्रिस्तांवांक म्हणटा ती गोचेन वेता तेस कोता नोवेना कोता उपास कोता भिकाऱ्यांक पयशे दिता पूण तांकां बोगसणें दिवंक जायना जाल्यार आसूं ती नवी रोचना जावंक ना जेजू आपलो सोमी दोनी करूंक ना ती फकत दोनयांक कोता जे दिसाक आमकां जेजूचो आमचे पासत आपलें रोगोत वारिल्लें ताचो अर्थ कळटा ते दिसाक आमचें बोगसणें दिवपाक सोंपें जाता कित्याक पवित्र आत्मो आमकां भितरल्यान शिकूंक दिता forgiveness and loving one another are two sides of same आमी दुसऱ्यांचो मोग कोता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिता एफिशियन्स चॅप्टर 1:3 म्हणटा हे वर्तमानान आयकोता ही समजणी आमकां मेवता की जेजू आमकां कितें केलां कुर्सार ते वेळार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आमचो आत्मो पवित्र आत्म्या उदेशी सील्ड जाता आतां पवित्र आत्म्याचें काम आमचे काळजान देवाचो मोग ओतोवपाचें रोमन्स 5:5 सांगता देवान आपलो मोग आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी ओतयला पवित्र
आत्मो ना जाल्यार आमकां केन्नाच देवाचो मोग मेवचो ना. पवित्र आत्मो आमकां मेवता तेन्ना आमी नवी रचना जाता. जेन्ना आमी जेजू आमचो सोमी दोनी आनी देव म्हणटा तेच वेळार पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर येता. आमी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी आमचे दुस्मानाचे पोरयान मोग करूंक जाता आनी बोगसोणें दिवंक जाता आनी आमचें तारण जाता. पवित्र आत्म्या उद्देशी आमची एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. पवित्र आत्म्यो आमकां चड गरजेचो. तो आमकां फ्री गिफ्ट जेन्ना आमचो जेजू आमचो दोनी मानून घेता तेन्ना जी उतरां आमी उलोवंक ती पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या उलोवंक जाता आनी जो लोक आमचे आयकता ते आयकूंक तांचें मन बदलता, काळीज बदलता, जिवीत बदलता. बोगसोणें दिवपाक चड गरजेचें. आमी पवित्र आत्म्या लागीं दिसान दीस सकाळीं मागणें करूंक जाय. आमकां मोगान तुवें आमकां मोगान बोल्लाय, तूं आसाय म्हजे लागीं. जेन्ना कोण म्हजेर आड येता, कोण म्हाका दुखयता, म्हाका तांकां बोगसोणें दिवंक ताचे लागीं मोगान चलूंक आदार आनी शक्ती दी. म्हजे मनाची नोंदणी करपाक ताचे ताई मोगान चलपाक शिकय. जेन्ना रात येता तेन्ना मागणें करपाचें. पापा, हांव तुका मागणें करता, तुका आर्गां दिता. आयचे दिसा पासत कितलो लोक म्हजेर आड आयला, हांवें दुखयलां हे वेळार तुजें उतर म्हणटा. हांव ताका बक्षितां, म्हजे दुस्मानाक बक्षितां. आतां देव आमचे सवें आसा सैतानाक पाड घालपाक आनी दुसरे आमचे जिवीत जेजूचे नांवां बरें चलता. आमचे जेजूचे राज फुडें सरूंक वार करूंक जाता. सदांच एक्झामिनेशन ऑफ कन्सल्ट करपाची गरज की आमी कोणाचेच आड गेला वो कोण आमचे आड आयल्यार आमी बोगसोणें दिवंक कोबार करूंक जाय. हेंच आमचें मागणें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow. म्हजे भयणी आलिफा, हांव तुका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खरें म्हणल्यार तुवें जो रिकॅप केलोय, रिकॅपूच करूंक ना, तुवें सारको फूल टॉक दिलोय. आनी जेन्ना तूं आतां रिकॅप हें सांगताली आतां, वो जो टॉक हांवें दिला तो म्हाका परतून शिकयतालो खरें म्हणल्यार. आनी हांव सजमतां की तुवें जो टॉक आतां दिलाय, रिकॅप दिलाय, शिकवण दिलाय आतां जी आमी लास्ट टायम केल्ली ती आमी एक एकल्यांनी केली जाल्यार, हांवें केली जाल्यार, हांवें म्हजो टॉक परतून आयकलो जाल्यार हांव खरें सांगतां आमचें जिवीत खरेंच बदलतलें. खरेंच बदलतलें. वो जो टॉक लास्ट टायम आमी कालच्या बुधवारा आयकला, फकत वो टॉक आमी ह्या आख्ख्या 6 म्हयन्यांक सदां आयकत जाल्यार आमचें जिवीत सारकें बदलतलें. आमकां आनी दुसरी शिकवण नाका. कित्याक जाणाय, ही जी शिकवण कालच्या बुधवारा दीस पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्या आनी तुवें आतां खेरीत भाशेन बरे भाशेन सजमणी दिल्या ती, हांव खरेंच म्हणटा, खरें तुका देव बरें करूं. देव तुका खरेंच बसावनी भरूं. कित्याक जाणाय, जेन्ना तूं सांगताली हांव परतून तें आयकतालो आनी हांव म्हणटालो पवित्र आत्म्या तुवें आमकां कितली बरी शिकवण दिली, कितली बरी शिकवण दिली. आनी जेन्ना हांव आयकतालो तूं सांगताय तें, पवित्र आत्मा म्हणटालो आनीक तुमकां आनीक दुसरी शिकवण नाका. आनीक 6 म्हयन्यांक हेंच फकत आयकात, दीस आनी रात हेंच आयकात. कित्याक आमी दुसऱ्यांक बोगसोणें दीत जाल्यार आनी आमी सदांच मागणें करीत जाल्यार सायबा आमचो दीस पडटो गिराजी, आमचो बावार्द आमी जेजूचेर दवरीत जाल्यार आनी कसलेच हुस्के दवरिनासतना आमचें क्रिस्ती जिवीत सारकें बदलतलें. आमचो संबंद देवाशी गोड जातलो. आनी खरें म्हणल्यार
आमी खरेंच एकदम सामके पावरफुल भावार्थी जातले. खरेंच हांव सजमतां ह्या वेळार पवित्र आत्मा म्हाका जेन्ना तूं सांग हे रिकॅप दिताली हेच म्हाका पवित्र आत्मा सांगतलो. हांवें टॉक दिल्लो पूण तूं जेन्ना रिकॅप करतना हांव आयकतां तेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका तेंच सांगतलो. 6 म्हयने आतां 8 म्हयने फकत इतलेंच आयकात, इतलेंच करपाचें आनी आयकपाची गरज ना. फकत आयकलें, दुसरें आयकलें, तिसरें आयकलें, विसरलें, ताचो कसलोच फायदो ना. फकत इतलेंच आमचें मागणें जावनी. दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी दुसऱ्यांक बक्षणे दिवपाक, कित्याक जेन्ना आमी बक्षणे दिता कोणें आमकां मारलो कितें म्हणलें जाल्यार देव आमकां बक्षिता आनी देवाच्या बेसांवचो पावस आमचेर सदां काळ पडत आसा. तेंच आमकां बरें जातलें आमचें जिवीत. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, बरें Sister Alifa. केलें. Thank you very much. Praise God. Brother, ते full swing, she's working and everything. तरी पूण ताणें देवाक टाइम दिलो आनी तें उतर तें घेवन बसून पेंड केलें आनी बरें केलें अलिफा. देव बरें करूं. God bless you. God bless you. पूण हांव कितें म्हणटालो भाव भयणीनो, खरेंच हांव तुमकां खरेंच सांगता, जेन्ना आमची भयण आलिफा आतां ह्या वेळार ती रिकॅप दिताली, रिकॅप म्हणल्यार सारको फुल टॉक दिलो. आनी जेन्ना हांव आयकतालो पवित्र आत्मा म्हाका एकूच म्हणटा, आमी कितले टॉक आयको, कितले शर्माव आयको, कितले टिचिंग आयको, कितले पाद्री आयको, कितले प्रिचर आयको, जॉन्सन, विन्सन, थॉमसन, लॉसन, कितें आयक, वो जो आमच्या सिस्टर आलिफान जे आमी कालच्या बुधवार दीस आयकला ताजेर आमी चोत्राय दरीत जाले आनी तेच करीत जाल्यार दोन वस्तू दिसपट्टो गिराज दी आमचो भावार्थ जेजूचेर आनी आमी आमचेर चुकता कोण आमचेर आड येता तांकां बक्षिता हे दोन वस्तू करीत जाल्यार 6-8 म्हयन्यांक आमचें जिवीत खरेंच बदलतलें. खरेंच खरें म्हणल्यार आनी हांवें आतां निचो केला हेच करपाक ह्याच वेळार. आमेन. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, देव Jesus. बरें करूं अलिफा. Thank you, Jesus. आर्कांचें सुख. Okay, brother, over to you. बरें, ओवर टू यू म्हणनाका. आतां पवित्र आत्मान आमकां मेसेज ऑलरेडी दिल्या. आमी कालच्या बुधवारा दीस आमच्या भयणी आलिफान आमकां ही पोत्तून रिकॅप दिला आनी आमी पळयलां की दोन वस्तू आमी कालच्या बुधवार दीस आयकल्या. कितें? आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी. फाल्यां न्ही, सुमाराक न्ही, म्हयन्याक न्ही, 10 वर्सांक न्ही, 20 वर्सांक न्ही, आयज दी. आयज आनी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता. भाव भयणीनो, आमी ह्या सुमारान कालच्या बुधवारी जे आयकलां आमी खरेंच तें उतर आमच्या काळजांत दवरलां. फकत बुधवार दीस आयकोंक ना आनी ब्रेस्तार दीस आमी विसरल्या आनी खरेंच आमी केलां जाल्यार आयज आमकां खरेंच घोवायकी आसतल्यो दिवपाक. कित्याक आमी जेन्ना हें उतर कोत्ता लोक आमचेर आड येतलोच. जेन्ना आमी निचो कोत्ता की आमचेर कोण आड येतलो आमी तांकां बक्षितले लोक आमचेर चड आड येतलो. देखून आयज जेन्ना आमी हांगा हाजीर आसा आयज आमी घोवायकी दितले खंय आमी तें उतर आमच्या काळजांत दवरलें, आमच्या मनांत दवरलें, आमच्या तोंडार दवरलें, आमच्या कोन्यांनी दवरलें. आयज आमी देवाक आपल्या उतराक कितलो विश्वासी आसलो म्हणून आयज आमी घोवायकी दितले. कोण हा घोवायकी दिवपाक? कोण हा? आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी. कोण हा? ताजे वयर कोण घोवायकी दिवपाक हा? कोणें थाराय घेतला? हो आमी फकत बुधवार दीस आयकता, दुसऱ्यांक आयकता, पूण जेन्ना आमकां हो चान्स मेळटा आयज आमची घोवायकी, आमचे शिवोर्तमान, आवर ओन गॉस्पल टू टेल द होल वर्ल्ड. आमी कोण तयार आसा? कोण पवित्र आत्म्या उदेशी, कोण पवित्र आत्मा ह्या वेळार कोणाक पुश करता आनी म्हणटा सांग तुजी घोवायकी सांग. ह्या सुमानाची न्ही, एका म्हयन्याची, 10 वर्सांची जी घोवायकी तुवें दिवंक जाय आसली आजून दिवंक ना जाल्यार आयज पवित्र आत्मा म्हणटा सोबे माजार सगल्यांक आख्या संवसाराक सांगात की खरेंच हांवें तुज्या जिवितांत कितें केलां तें. हांवें तुज्या जिवितांत कितें केलां तें. तुमकां भाव भयणीनो कोणूय उलोवच्या पयलीं हांव तुमकां एक
एक घडणी सांगूंक सोदता. म्हजी सदांची क्लास आसता इंग्लिश क्लास 4 वरांचेर आनी आयज एक बायल येयली म्हजे क्लासीक. ती जावन आसा मणिपुराची. तुम्ही जाणा मणिपूर खंय तें? मणिपूर जावन आसा ते वाटेन. आमी हे वाटेन आनी मणिपूर जावन आसा ते वाटेन. आनी ही बायल म्हणटा तुजे क्लासाचे कितें लिंक म्हाका मेळोलें. JCIMLची टॉक हांव आयकता. JCIL म्हण आतां कॉमर्स केलां आयकोपाचें. आनी कोणें म्हाका लिंक धाडलें म्हजे क्लासीक येयली. आयकलें मोदल्यान आयकलें आनी तेजे उपरांत म्हणून लागली म्हाका रुमेटॉयड आर्थरायटीस जाला इतलीं वर्सां. आनी ती जावन असली एक हिंदू बायल. 14 वर्सां पयलीं तिका टाय आनी टॉन्सिलायटीस आसले आनी ती म्हणूंक लागली कोणें म्हजेर मागणें केलें आनी ते मागणें केल्या उपरांत म्हाका पेकोवणी फावो जाली. जेन्ना कोणें म्हजेर पेकोवणी केली म्हणजे मागणें केलें म्हाका टॉन्सिलायटाची पेकोवणी मेळ्ळी. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें की इतलीं वर्सां हांव हिंदू आसलीं म्हाका कसलोच फायदो जावना. आतां म्हाका जेजू वरवीं म्हाका पेकोवणी फावो जाल्या. आतां हांव एक क्रिस्तांव जातली. आनी 14 वर्सां आतां तिजो बातीस जाला आनी ती क्रिस्तांव जाले. पूण भाव भयणीनो, दुखीची खबर म्हणजे दुखी सॅड न्यूज. दुखीची खबर कितें जाणय? तिजो बातीस जाला. तिजो बातीस जाला. पूण देवाच्या उतराची सोजमणी नासली. हिंदू बायल आसली ती जाणो कोणें मागणें करून तिका देवाच्या उतरा वरवीं ती पेकोवणी दिली. पूण तिका उतराची कसलीच सोजमणी नासली. थोडे म्हयने जाले JCIL आयकताली आनी ती आयज आमच्या क्लासीक आयली. हांव तिका विचारता तूं कोई जाली, तुका कोई लिंक मेळ्ळी, कोई जाणय तूं क्रिस्तांव कोई? ता म्हणूंक लागली हांव हिंदू आसली पूण आतां हांव मिसाक वेता, हें कोत्ता तें कोत्ता देवस्थान कोत्ता. पूण म्हाका उतराची सोजमणी ना. पूण आतांच म्हाका उतराची सोजमणी मेळ्ळ्या. तर हांवें विचारलें तिका तुका कितें जालां, कित्याक तूं ह्या क्लासीक गेल्या? ती म्हणूंक लागली म्हाका रुमेटॉयड आर्थरायटीस जाला. तुमी आयकतात आर्थरायटीस आनी रुमेटॉयड म्हणजे हाडांचें, नेर्वांचें, सांद्याचें ही दूख आसता. म्हणटच हांवें म्हणलें तिका देव तुका बरो करतलो. देव म्हाका बरो करचो ना, कोत्तलोच. आमी कितलीं जाणां म्हणटा कोत्तलोच. आमी कितलीं जाणां हांगा आसात पयलीं देवाच्या उतराची सोजमणी नासली तेन्ना आमी म्हणटालीं आमी मागणें कोत्ता की देव म्हाका पेकोवणी दितलो. वय की ना? आमी खालती रावया. हांवूय म्हणटालो जेजू म्हाका बरो कोर. जेजू म्हाका बेसांवन दी. जेजू म्हाका गाल्फाक व्हर. जेजू म्हाजी पोर्चुगीज पासपोर्ट कोर. म्हाका कोर कोर कोर. कितले जाणी तुमी असली मागणी केल्या? कितले जाणी तुमी भाव भयणीनो मागणी असले केला? आमी सगळ्यांनी केला. वय की ना? हांवें केला तसले मागणे. आनी देखून भाव भयणीनो ही जी बायल हिंदू बायल आसली ती आतां बातीस घेवन आतां क्रिस्तांव जाल्या. पूण देवाच्या उतराची सोजमणी नासली. आनी आयज जेन्ना तिका विचारलें जेजू बरो कोत्तलो, ती म्हणलें वय कोत्तलो. तिका हांवें देवाचें उतर दाखयलें आनी ताणें म्हणलें जेजू तुजी पेकोवणी केल्या खुर्सार. तुका सगळें जें तुजें वायट आसूंक जालें, तुजें शिराप, तुका पिडा आसली, तुका इफेन्नान वचोंक जाय तें सगळें जेजून घेतलां खुर्सार. तो तुजे पासून मेला. म्हणटच जेजू तुका बरो करतलो ना म्हणूंक लागली. आतां ताणें म्हाका बरें केलां म्हणटच तूं मागणें कोत्तली बरो कोर ना केलां तर कितें म्हणटली? आर्गां म्हणटली. थँक यू जेजस म्हणटली. इतल्या वर्सांनी 14 वर्सांनी त्या मणिपुराच्या बायलेक आयज कळ्ळें की भावाट म्हणजे देव बरें करूं. आर्गां तुका जेजू. आनी गरज ना आमकां मागपाक भिकाऱ्या भाशेन. ताणें जेजून जें केलें तें आमी भोगता आतां आवाडता वरवीं. देखून भाव भयणीनो कालच्या बुधवारा दीस जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकलें, कितें आयकलें? जेजू तूं आमचो दिसपट्टो गिरास दी. जेजू तूं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. भाव भयणीनो कितल्या जाणां आमी ह्या क्लासीन बुधवाराचे आयकोन कितल्या लोकांनी ह्या आख्या सुमारान खरेंच तें उतर आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या तोंडार दवरलें आनी खरेंच आमी हुस्के सोडले आनी आमी खरेंच हो दिसपट्टो गिरास आमी मागलो. आमी आमची चोत्राय आतां चुकली. आतां आमी
नातालांक कितें करूंक जाय, खंयच्या दासाक बसोंक जाय, कितल्यो नेवऱ्यो करूंक जाय, कितल्या शेजाऱ्यांक दिवंक जाय, आनी सगळे ओले उडसके आमी दवरल्या. हो आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी. कितल्या जाणी खरेंच खेरीत भाशेन देव हा, पवित्र आत्मा हांगा हा, हो आमी चुकल्या जाल्यार आमी खरेंच हात वयर करुया आनी देवाचें बोगसणें मागुया. कित्याक जाणा भाव भयणीनो, आतांच हांवें तुमकां सांगलां, जेन्ना आमच्या सिस्टर आलिफान रिकॅप दिला तेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो, ह्या 6-8 म्हयन्यांक आनीक तुमकां शिकोवण नाका, आनी कसली शिकोवण नाका, फकत ती 2 शिकोवण, दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्यांव तशें आमकां बक्षीस, जी आमचे चुकलेल्यांव, जो लोक आमचे चुकला, आमकां वायट केलां, आमी तांकां बोगसूंक जाय. सद्दां दीस जाल्या उपरांत मागणें करून दिमी घालून फकत तांकां बोगसणी दिवंक जाय. ह्यो 2 वस्तू केल्या जाल्यार आमकां आयज ह्या बुधवारा दीस भाव भयणीनो आमकां गोवायकी दिवपाक पवित्र आत्मा आमकां सांगता. आनी आमकां कसलीच गोवायकी दिवपाक आयज ना जाल्यार आमी खरींच चुकल्यांव, आमी विसरल्यांव, पवित्र आत्म्याचें उतर आमी आयकोंक ना आनी आमी विसरोन आयज पवित्र आत्मा म्हणटा, म्हजें बोगसणें मागात, कित्याक तुमी म्हज्या उतराचेर बावाट धरूंक ना, तुमी तें उतर तुमी काळजान धरूंक ना, तुमी फकत आयकलां आनी तुमकां आयज नवी शिकोवण जाय. पूण भाव भयणीनो, ही शिकोवण ह्या 2 वस्तू वयर पवित्र आत्मा म्हणटा, ही शिकोवण पोत्तून दी म्हज्या भाव भयणांक, ह्या देवाच्या भुरग्यांक पोत्तून दी, पोत्तून वसोनी तांच्या मनान, तांच्या काळजान. कित्याक भाव भयणीनो, देवाक जाय आमी मनशां जें उतर कोत्तेलीन आनी फकत आयकोची नान. तुमकां दाखोवंक सोदता, आमी खूब थोडे सुमान पयल्यार आमी हें देवाचें उतर आयकल्लें. हांव तुमकां दाखयता पोत्तून देवाचें उतर कितें म्हणटा तें हांव तुमकां पोत्तून सांगता भाव भयणीनो. कित्याक देवाचें उतर आमकां जेजू आयज आमकां कितें सांगता खबर मातशी पोत्तून आयकात. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू. जाकोबाचो पयलो विस्वोर वोड 22 कोण वाचूंक जाता जाल्यार मातशी पोत्तून वाचात प्लीज, प्लीज उपकार करून मागता, कोण तरी वाचात, मातशे 2-3 फाटी वाचात प्लीज. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फोटो नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. आमी सगळीं ह्या वेळार आमचे दोळे बंद धरुया. आमी कित्याक आतां म्हाका आमच्या भयणीन मारियान म्हाका सांगलें, भाव ओवर टू यू म्हणूंक लागली, आनीक शिकोवण दी, आनी मातशी शिकोवण दी आमकां. पूण पवित्र आत्मा म्हणटा म्हाका आनीक शिकोवण दिवपाची गरज ना, कित्याक देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फोटोय नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. भाव भयणीनो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ह्या वेळार गॉड इज माय विटनेस, पवित्र आत्मा ह्या वेळार हा आनी तो आमकां सांगता आमकां आनीक शिकपाची गरज ना. कित्याक ह्यो 2 वस्तू पवित्र आत्म्यान ज्यो आमकां सांगल्या कालच्या बुधवारा दीस आमी आयकोंक ना जाल्यार, आमी त्यो करूंक ना जाल्यार आयज आमकां कसलीच गोवायकी दिवपाक चान्स ना. पवित्र आत्मा आमकां सांगता आमी बोगसणें मागूंक जाय देवाचें. तर ह्या वेळार हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता, मातशी आमी आमचे दोळे बंद धरुया. कित्याक भाव भयणीनो, आमी सद्दां आमकां शिकोवण मेळटा, आमकां दिसपट्टो हें कितें म्हणटात तें शिवोर्त मान मेळटा, दिसपट्टें मीस आसता, ताका एक शिवोर्त मान आसता आनी आमकां शिवोर्त मानाक नवी शिकोवण मेळटा. पूण भाव भयणीनो, ही जी शिकोवण आमकां पवित्र आत्मा दिता आनी तो म्हणटा तुमी फकत देवाचें उतर तुमी आयकोनूच तुमकांच फोटोय नाकात, पूण हें उतर पाळात, करात हें उतर, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देखून आमी चुकल्या जाल्यार ह्या सुमानान करूंक ना जाल्यार हें देवाचें उतर जें आमी आयकलां तें उतर आनी ताका आमी कसलोच वालोर दिवंक ना, आनी तें आमी आयकलां आनी आयकल्या उपरांत आमी विसरल्या. आनी आमच्या भयणीन आलिफान जें रिकॅप केला, जो आमी एक एकल्यान करूंक जाय,
ते पोतून देवाचे उतर आयकूंक जाय कित्याक आतां आमकां टेक्नॉलॉजी हा आतां युट्यूबाचेर येता कितल्या जाणांनी आमी ते पोतून आयकलां गाय कितल्या जाणांनी आमी ताजे नोट केल्या गाय कितल्या जाणांनी आमी आमच्याच पासत तो रिकॅप केला गाय आमी करूंक ना जाल्यार आमीचे दोळे बंद धरुया आनी ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागुया भाव भयणीनो पवित्र आत्मा आमकां खेरीत भाशेन ह्या वेळार सांगूंक सोदता की ताज्या उतराक आमी खरेंच वालोर दिवंक ना आमी म्हणटा आमी भावार्थी ही भयण जी मणिपुराची आयिल्ली ती 14 वर्सां जी हिंदू बायल आसली ती आतां 14 वर्सां बातीस घेवन क्रिस्तांव जाल्या पूण तिका उतराचो कसलोच वालोर नासलो कित्याक ती केन्नाच कोणें तिका उतर सांगूंक नासलें तिका सांगलें तूं मागणें कर तेज कर नोवेना कर हें कर देवस्पण कर मेलेल्या उपरांत पयल्या तारखेर नोव्हेंबराचे वच कोणा कडेन ये मागणें कर पूण तिका कोणेच सांगूं ना देवाचें उतर शीक म्हणून आनी त्या उतरा प्रमाणे चल देखून आयज ती सजमताली की त्यो तिका पेकोणी दितलो म्हणून देखून भाव भयणीनो आयज खेरीत भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया ह्या उतराक देवाच्या उतराक आमी रिगून रावया ना तर भाव भयणीनो आमी बुधवाराच्या बुधवाराक देवाचें उतर आयकोंक येतले हांव पूण आमकां कसलीच गोवायकी कित्याक म्हाका पवित्र आत्मा म्हणून जेन्ना आमची सिस्टर मारियान म्हणून आली कोणाक गोवायकी दिवंक जाय कोणूच येवंक नात गोवायकी दिवपाक आनी इतलें आमकां पवित्र आत्म्यान शिकोवन दिली देखून भाव भयणीनो आमचे दोळे बंद करुया रेश्मा उलयता ब्रदर गो अहेड बाबा ओके नो प्रॉब्लेम रेश्मा 1 मिनिट रेश्मा सगळीं आमी आमचे दोळे बंद धरुया भाव भयणीनो सगळीं आमी देवा आमचे दोळे बंद धरुया आनी एके भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया कित्याक आमी केलां ओ ना केलां आमकां सगळ्यांक म्हाकाय बोगसणें मागूंक जाय देवाचें कित्याक आमी फकत आयकलां आमी आयकोंक सोदता आमी उलोवंक सोदता आमी खूब उलोवंक सोदता देवाचें उतर सगळ्यांक सांगूंक सोदता पूण तें उतर आमी खरेंच पाळिना आमच्या दिसपट्ट्याचेर वी आर नॉट बीइंग डुवर्स ऑफ द वर्ड वी आर ओनली हियरर्स आनी आमी आमकांच फटयता वी आर डिसिविंग आवरसेल्फ देखून ह्या वेळार हें उतर जें आमकां पवित्र आत्मा सांगता तुमी तुमकांच फटयनाकात कित्याक ह्या वेळार जाय आमकां गोवायकी आमी ह्या ग्रुपान आमी गोवायकी दिवंक तयार ना जाल्यार आमच्यान खंय आमच्यान आख्या संवसाराक वचोंक जाता आनी देवाचें उतर दिवंक जाता पवित्र आत्मा म्हणटा ह्या वेळार आमी ताचें बोगसणें मागपाक कित्याक आमी जेजूच्या उतराचेर बावर धरूंक ना आमी चुकल्या आमी फकत इतले म्हयने देवाचें उतर आयकता पूण आमी केन्नाच तें उतर थोडी जाणां आमी केन्नाच तें उतर पाळिना वय आमकां केन्ना ती पेकोणी जाय जाल्यार देवा जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेळ्ळी पुरो जालें आमची पेकोणी जाली पूण दुसऱ्या जाग्यार आमी कसलेंच तें उतर आमी तें वापरिनात आनी देखून भाव भयणीनो आमी आमचें जिवीत बदलोना जेन्ना आमकां कितें जाय तेन्ना आमी देवाच्या उतरा कडेन येता आनी देव म्हणटा आमकां पवित्र आत्मा म्हणटा बोगसणें मागुया जेजूशी ताणें आपलें रगत आमचे पासत वारोयलें थोड्या दिसांनी आनी 23-24 दिसांनी आमी नातालांची परब करतले आनी आमी सगळीं ह्या वेळार जी आमी तयारी करता वय आमी रितीराक वेतले करतले आमी खूब तयारी करता केक करता नेवऱ्यो करता खूब वस्तू करता आमकां ती सोय जाल्या नातालांक अशी करपाची पूण आमच्या आत्म्याची तयारी आमी खरेंच केन्नाच करूंक ना आनी भाव भयणीनो ही नातालां आमची ह्या वर्सा खेरीत भाशेन खरेंच जेजू आमच्या काळजान जल्मतलो म्हणून आनी आमी जेन्ना तो पोत्तून येतलो ताका आमी येवकार दिवपाक तयार आसतले म्हणून आयज आमी हो निचोव करुया लेट्स मेक दॅट डिसिजन that we are going to welcome Jesus not only for Christmas पण आमी जेन्ना तो दुसऱ्या पाटी येवपाचो आसा खरीच भाशेन भाव भयणीनो जे आमचे चलता आमच्या संवसारान जे कोविड-19 आसले आतां दुसरो वायरस आयलो आनी ताजे उपरांत आनी 3-4 वायरस येवपाचे आहात जे वायरस येवपाचे एका फाटल्यान एक हे सगळें आमकां कळोन येता की देवान जे उलयलां आपल्या उतरा वरवीं सगळ्यो घडण्यो घडपाच्यो आसा आमकां कसलीच भिरांत आसपाची गरज ना कित्याक हें सांगलां आमकां की घडटलें म्हणून पूण आमी सपत आमचो आत्मो आमचें मन आमचें उतर आमची कन्यो देवाच्या उतरा वरवीं करपाक आयज पवित्र आत्मा आमकां खेरीत भाशेन न्हिदेंतली उठयता आनी म्हणटा तुमी फकत देवाचें उतर आयकोन तुमकांच फटयनाकात भाव भयणीनो पवित्र आत्मा ह्या वेळार आमकां सांगता तुमकांच सगळ्यांक तुमी तुमकांच फटयनाकात कित्याक भाव भयणीनो खूब धर्माचो लोक आसता
दिवाळी कोत्ता हे कोत्ता ईद कोत्ता आणि आम्ही तांचे भाशेन आम्ही नातालां कोत्ता पण आम्ही खरेंच नातालां फकत 25 तारखेक करना आमकां नातालां सदां आसूंक जाय जेजू आमच्या काळजान जल्म घेतला आणि देखून तो आमचे सवे आसा पवित्र आत्मा आमच्या सवे आसा देखून आमकां नातालां सदां आसूंक जाय कित्याक जेजू आमच्या सवे आहा जेजू आमकां सांगता आमी ताचें उतर फाडूंक जाय आणि ते उतर जे पाळटा ते आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय कित्याक थोडे दीस उरल्यात भाव भयणीनो फकत नातालांक न्हय पण जेजूच्या दुसरे फाटी येवपाक तो जोडटी करपाक येवपाचे दीस लागीं पावल्यात देखून आमी आमच्या झेमेंतली आमच्या न्हिदेंतली उठूंक जाय आणि ते देवाचें उतर सदां करूंक जाय हेच आमकां पवित्र आत्मा सांगता आणि ह्या वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमच्या सगळीच्या बापाक आमी भोगसणे मागता कित्याक आमी फकत तें उतर आयकलां आमी खरेंच आमच्या पांय मायंक थोडी जाणां आमच्या पांय मायंक आमी आमच्या भाव भयणांक आमच्या वडिलांक आमी कसलोच रेस्पेद दिवंक ना कसलेच मान दिवंक ना आमी खरेंच आमचेंच कोत्ता आमी देवाचें उतर आयकता पूण देवाचें उतर म्हणटा आमच्या पांय मायंक आमची खरेंच रेस्पेद दिवंक जाय आमी आमच्या पांय मायंक खरेंच मान दिवंक जाय कित्याक आमी मान दिना जाल्यार आमी देवाक मान दिवंक जायना आमच्यान भावार्थ्या वरवीं जावंक जायना आमी खालती रावंक जाय जे आमी वायट केलां आमच्या जिवितान आमी तांकां बोगसणे दिवंक जाय आमी बोगसणे दिना जाल्यार आमी खरेंच इफेरनान ह्या वेळार जियेता भाव भयणीनो ह्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां सांगता आमी आमच्या पांय मायंक आमच्या भाव भयणांक आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या कामा बरोबर काम करतल्यांक आमी तांकां बोगसणे दिवंक जाय आमच्या भाव भयणांक ह्या वेळार जी आमी आमचे बरोबर ह्या क्लासीन येतात आमचे भाशेन ह्या बायबल क्लासीक येतात तांकां आमी बोगसणे दिवंक जाय आमी सजमता की आमी देवाचें उतर आयकता म्हणून आमकां सजमणी आहा म्हणून आमच्यान बोगसणे दिनासतना रावंक जाता म्हणून ना भाव भयणीनो कसलोच वालोर ना आमकां जाय बोगसणे दिवपाक कित्याक बोगसणे आनी आमचो मोग आमच्या बापाशी आनी आमच्या भाव भयणीशी जावन आसा एक जेन्ना आमी बोगसणे दिता आमी खरेंच सांगता की आमी ताचो मोग करता म्हणून आमी बोगसणे दिना जाल्यार आमची फकत उतरां उलयता की आमी ताचो मोग करता म्हणून आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी देवाचें बोगसणे मागुया बापाचें बोगसणे मागुया आमी चुकल्या म्हणून आमी खरेंच ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना म्हणून आमी फकत आयकलां बुधवारा दीस आयकलां ब्रेस्तारा दीस उठल्या उपरांत आमी तें विसरलां आणि पोत्तून आमी ते युट्यूबाचेर घातलां ते आमी पोत्तून आयकोंक ना ताचेर आमी रिकॅप करूंक ना ते नोट्स बरोवंक ना ताचेर नियाळ करूंक ना ते उतर करूंक ना आनी देखून आमकां कसलीच गोवायकी दिवपाक आयज आमी तयार ना देखून भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना देवाचें बोगसणे मागुया देव खरेंच बोगसणे दिवपाचो देव तो काकुतकार देव पूण आमी खेरीत भाशेन काळजांतान बोगसणे मागुया आनी आमी सरपटुया आमी आमची दिमी घालून हे देवाक आमी ताचे बोगसणे मागून आयज निचो करूया की हे नातालां जी येतली थोड्या दिसांनी आनी तेजे उपरांत आमी जेन्ना तयारी करता जेजू दिवपाक जेन्ना तो पोत्तून येतलो कसलो व्हायरस जावं कोविड जावं ओमनी व्हायरस जावं ओमनिक्रोन जावं डोमनिक्रोन जावं पोमनिक्रोन जावं कितें नांव दितात ती येवपाची आसात ती व्हायरसां तांकां कसलीच भिरांत नासतना आमी तयारी करूया जेजूच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून आनी हे आमी निचो केला म्हणून पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमच्या सगळीच्या बापाक जेजूच्या नांवान आमी मागणें केलां तें आयकलां म्हणून आमी आमच्या बापाक आर्गां आनी वखाणी दिवया जेजूच्या नांवान आमेन आमेन Amen. 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 Praise Amen. 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 Praise God. Praise God. तर भाव भयणीनो हांव सजमतां की आमी खरीत भाशेन जे आमकां पवित्र आत्म्यान ह्या वेळार सांगलां आनी हांवें जे पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोन जेन्ना आमची सिस्टर आलिफा तेन्ना रिकॅप दिताली पवित्र आत्मा म्हाका सांगतलो सांग म्हज्या भुरग्यांक सांग सगळ्या भाव भयणांक की तुमी सगळ्यांनी म्हाका दुखयला म्हणून कित्याक तुमी फकत आयकतात म्हणून आनी देखून भाव भयणीनो ह्या वेळार आमी बोगसणे खरीत भाशेन आमी काळजांतान मागले देवान आमकां आपले बोगसणे दिलां पूण आयज तान हो निचो करूया आमी खरेंच बोगसणे दिवया
आणि आमचो दिसपट्टो गिराज म्हणून आमी हे आमच्या मागणे जावनी आमची सगळी आमची चोत्रा या संवसाराचेर हाचेर ताचेर भाटाचेर देसाचेर गाडयोचेर हाचेर ताचेर सगळी सोडून आमी आमच्या जेजू कडेन पळोवया आनी जेन्ना आमची चोत्राय ताचेर आसा तो आमकां कितेंच फाल्स करचो ना कित्याक तो सदांच आपल्या उतराक विश्वासी आमेन Amen. प्रेज गॉड प्रेज गॉड तर या वेळार म्हजी भयण रेशमा ती कितें गोंयकी दिवंक सोदताली रेशमा प्लीज रेशमा Yes, brother. Yes, brother. yes praise Okay. God go ahead कंकानी उलया Police- रेश्मा. Okay. कोविड आसल्यान म्हाका उगडास केलो कितें जालें तें एक गोवाय दिवपाक एक बोक्सोण्या लास्ट संडे कितें जालें मिसाक सान हांव येताना म्हजी बायक घेवन ओके बायक घेवन हांव येताना कितें जालें आमचे भितर सरपाक कंपाउंडाक वे न्हू कोणी ब्लॉक केली कोणी बायक दवरली आनी ब्लॉक केली आनी म्हाका वचपाक येवपा भितर वाट ना जाली आनी थिंगा मातशें पयस शॉप आसलें सो हांवें हॉर्न मारलो म्हाका खबर ना कोणा बायक ती सो हांवें हॉर्न मारल्यार कोण एक येयली आनी म्हाका म्हणूंक लागली तूं तूं हांवें म्हळें मातशें बायक मातशी सायडीन काड म्हाका वचपा जाय म्हाका म्हणपा लागली ना तूं ते वाटेन वच तूं हे वाटेन कित्याक वयता ते वाटेन वच दुसरे वाटेन वच हांवें सांगिल्लें म्हणे ही वे आमगेली वचपाची ओय म्हणपा लागलो तूं मातशें ते सायडीन गेल्यार कितें जाता म्हणूंक लागलें आनी तुगे बायक केदो व्हडलें आहा तूं येदेशें बायक घे तूं आपणा सांगता म्हणूंक लागली सो एंड एवरीबडी स्टार्टेड लुकींग एट मी ओके थिंगा जायत लोक आसलो म्हाका चोवपा लागलो बट थँक गॉड प्रेज गॉड मुगे तोंडांतल्यान न्हू ते उतर येयलें नाय कांय ना अदरवायज म्हाका कितें उलोवपा दिसतालें म्हाका कांय म्हणना हांव शांत रावलें ओके आनी इवन दो ते सांगिल्लें तें बायक काडून ना I took the bike, I took other way I came then. I took it हांव दुसरे वाटेनसान येयलें आनी तेन ती बायक काडून ना I said praise God I said म्हाका मातशें हेंच जालें मीन्स लायक I लायक नो ऑफेन्सेस जावपा लागोलें लायक तेन म्हाका कित्याक काडना आनी दॅट टू ती आमची गोंयकार ओके गोवन लायक आय नो दॅट लेडी म्हाका हांव वळखता ती बायले वळखता मागीर कितें जालें बट थँक गॉड लायक यू नो म्हाका आय रिमेंबर दीस आनी हांव मिसास सान येयलां तेन्ना देवा उतर आयकोन लायक अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जिजस ओके आनी हांवें म्हणे आतां हांव तेगे कित्याक घेवन बसतलें तेन म्हाका म्हणा आय जस्ट फॉरगिव हर लायक यू नो आय सेड होली स्पिरीट म्हाका मातशी हेल्प कर म्हणे ते बुक्सपाक कित्याक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज सगळीं लोक आहली आनी ती म्हाका लोक चोवपा लागोली ती म्हाका ती उलयत ती उतरां म्हळ्यार आय जस्ट फॉरगिव हर आनी आय केम ओके आय पार्क माय बायक आनी हांव येयलें आनी आय वॉज पीसफूल सेकंड थिंग कितें जालें मुगे नेबरा न्हू हांवें मिसा चोवूं नाय सो नॉर्मली ती वयताय मिसाक सो हांवें चोवूं ना म्हूण तेका हांवें फोन केलो जस्ट विचारपा लायक नो what happened like why they didn't come for mass मिसा फोन येयला म्हूण फोन केलो तें फोन आय डोंट नो कितें जालें म्हूण तेंगे खबर ना म्हाका तेंगे कितें सिट्युएशन आसलो तें हांवें फोन केलो आनी म्हाका सांग म्हणूंक लागलो कितें जालें तें आय सेड आय जस्ट कॉल्ड आय सेड तुजी खबर घेवपा म्हूण हांवें फोन केलोलो हांवें तुका कांय सांगपा फोन ओके म्हणूंक लागलो आनी फोनूय दवरलो म्हगेलो आतां दुसरी इन्सिडेंट आफ्टर कमिंग फ्रॉम मास ओके पयलीं ती बायल म्हाका सेकंड एक कॉल केलो तें जालें I mean, आज कितें जालें like no I just asked Holy Spirit I said what कितें जालें आजी I mean हुंय mistake जालें म्हगेली म्हणे then Holy Spirit reminded me just forgive them like you know you like just forgive them हांवें कांय करूं ना आनी तुगे मनां तूं कांय दवरनाका तेगे बोगोस तेगे सिट्युएशन तूं खबर ना तेगे कितें जालें तें just forgive her so this is what no हांव सांगूंक सोदतालें because बोक्सोणें like no घेवपा it's very difficult but Holy Spirit you know with the help of Holy Spirit like you know I could forgive those two people like on Sunday like and मुगे दीस आख्खो बोर गेलो कांय म्हाका एशे कोन्न मोती येवं ना पोतून म्हाका पयलीं एशे कोन्न पोतून तें रिमायंड जातालें तेन म्हणो हांवें तुका आनी तुका चोय ती कितें म्हणटोली तुवें तेश म्हणा बायक काड म्हूण लायक म्हाका कांय जावं ना लायक आय वॉज व्हेरी पिसफूल
And I had forgotten. हांव विसरोल्लें ते incident. Just now brother Vincent म्हणलो गोवायकी दी बोक्सोणें म्हाका उगड आशिल्लो. आशिल्लो. Like Holy Spirit reminded me like just share this like what happened with you on Sunday morning. Okay, pray Jesus. Praise God, praise God. जेजू कारगा, जेजू कारगा. जेजू कारगा. आता पळय आमची भयणी रेशमा, तुवें जेन्ना गोवायकी दिली, जेन्ना तुवें सांगलें सगळें कितें केलें ते पवित्र आत्म्या उदेशी, तुवें जें उतर आयकल्लें तुवें त्याच वेळार तुका पवित्र आत्म्यान तें तुज्या मनान हाडलें. आतां तुज्यान ते आयकोच्या पयलीं तुज्यान सामको इंडिया पाकिस्तान वॉर करूंक जातालें भितर. तूं कोण म्हाका सांगपाक? तुवें भितर जातालें, yes. केलां ते करूंक जातालें. ओय brother. जेन्ना तुका Praise पवित्र God. आत्म्यान तुज्या मनान हाडलें आनी ते पवित्र आत्म्या उदेशी तुवें तें काम केलें आनी तूं आतां विसरली ती सामकें. पूण आयज जेन्ना तुवें गोवायकी दिली, कोणें तुवें पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतर जें तुवें पाळलें केलें, आतां तुवें देवाक महिमा हाडली. जेन्ना तुवें ही गोवायकी दिली, भाव भयणीनो, कितले पाटी आमचो देव आमच्या जिवितांत कितल्यो घडण्यो करता. पूण आमकां जाय कितें जाणय, आमकां जाय ती 1 million रुपीज or 1 million pound लॉटरी जाय. आमकां एक Lottery. मर्सिडीज बेन्झ जाय. आमकां एक व्हडलें घर जाय. आमकां आमच्या पुताक आमच्या धुवेक एक व्हडलो बरो न्हवरो जाय गाल्फांतलो. तेन्ना आमी गोवायकी दिता. आतां आमकां भुरगें ना जाल्यार आमचे भुरगें जाल्यार तेन्ना आमकां गोवायकी दिवंक जाय. पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत इल्ल्यो घडण्यो घडटा त्यो आमी विसरता सांगपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावनात तेन्ना आमकां त्यो व्हडल्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडच्यो नात. कित्याक ल्हान वस्तूंनी आमी विश्वासी रावंक ना. होय की ना? वय ब्रदर. भाव भयणीनो, आमी जिवी आसा जाल्यार आमी देवाक वाखाणणी दिवंक जाय. आमी जिवी आसा, आमी आमच्या भितर ऑक्सिजन आसा जाल्यार आमचे काळीज गुडगुड जाता जाल्यार आमी गोवायकी दिवंक जाय. कित्याक आमी जिवी आसा. कितलो लोक ह्या दिसांनी मेला, पूण आमी जिवी आसा ताका वाखाणणी आनी ताका महिमा दिवपाक. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, भाव भयणीनो, तुमी रागार जायनाका हांव सांगता म्हणून, हांव मोगान सांगता. प्लीज अंडरस्टँड, स्पीकिंग दिस आउट ऑफ लव. कित्याक भाव भयणीनो, म्हाका जाय म्हजी सगळीं भाव भयणां जी आयकतात देवाचें उतर एक दीस सर्गीच्या राज्यान आसपाक. ना तर आमी कितें करतले, आमी फकत आमी देवाचें उतर आयकना. कित्याक खूब लोक तुका खरें सत सांगपाक ती सांगूंक सोदिना. कित्याक म्हणटली म्हाका कोणाक दुखोवंक नाका, आतां न्ही म्हजी देवाचें उतर आयकतात, हांव बरे भाशेन एकदम पॉप्युलर हांव आसूं. पूण हांव तुमकां खेरीत भाशेन जें पवित्र आत्मा सांगता तें सांगिना जाल्यार हांव तुमकां दुखयतां. तुमकां बरें दिसतलें हांव सांगिना जाल्यार? हांव तुमकां ही वस्त सांगिना जाल्यार म्हाका पवित्र आत्मा जें सांगता तुमी म्हजे बोध तुमी म्हाका म्हणटले ब्रादर एकदम बरें शिकयताय. हे सांगपाक हांगा येता तुमकां सजमतात. हांव जें पवित्र आत्मा म्हाका सांगता तेंच हांव सांगता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना कोण गोवायकी दिता, कोण सांगता, ती खरेंच म्हाका महिमा दिना, मारियाक महिमा दिना. ती आमी आमच्या जेजूक, आमच्या सर्गेंड्या बापाक आमी महिमा दिता. देखून भाव भयणीनो, जें उतर आयकता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाळूंक जाय, तेन्नाच की आमकां गोवायकी मेळटली. इफ देर इज नो टेस्ट, देर इज गोइंग टू बी नो टेस्टिमोनी. If there is no test, there is going to be no testimony. If there is going to be no testimony, there is only going to be money. Money म्हणजे कितें जाणाय? बिश्टें कोणाचे कुटकुट कर, हांगा ती कर, सगळं बिश्टें हें कर, कितें म्हणटात तें कंप्लेनिंग कर. तेंच आमचें जिवीत जातलें. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना तें उतर पाळटा तेन्नाच की आमकां गोवायकी दिवपाक आमी फुडें सरतले. देखून जेन्ना गोवायकी दितले फायदो आमकां. कित्याक जेन्ना आमी महिमा जेजूक दिता, जेजू आपल्या बापा कडेन बसला, उजव्याक बसला, बापा म्हणटा पळय म्हजी धूव, पळय म्हजो पूत गोवायकी दिता. हांव तुका सांगता. आनी जेन्ना तो आपल्या बापाक सांगता की आमी गोवायकी दिता म्हणून आमकां फायदो मेळटा. कित्याक देव आख्खो संवसार सोडून सगळें सोडून ताजी चोत्राय तुजेर आनी म्हजेर पडटा. आनी जेन्ना आमची चोत्राय पडटा तुका दिसता आमकां बेसांवचो पावस मेळटा. जेन्ना आमी ताका महिमा दिता, देखून जाय गोवायकी आमकां. बिश्टें मागणें केलें नाका बाबा भयणीनो. हे उतर काळजांत धरून, हे करून पाळून तेन्नाच की आमची गोवायकी आसतली. गोवायकी दिल्या उपरांत तेंच आमचें कंप्लीट जातलें. देखून आमचे भयणी रेशमान जेन्ना आतां गोवायकी दिली, आतां तिजो कंप्लीट सर्कल जालो, कंप्लीट जालें. जें घडलें तें काबार सांगना. जेन्ना गोवायकी दिली
आतां जेजू आपल्या बाबाक म्हणटा, होय म्हजी धू रेशमा तिणे गोवायकी दिली. टाइम जालो आतां तिच्या बेसांवचो, कित्याक तिणे म्हाका महिमा दिली म्हणून, पवित्र आत्म्याक महिमा दिली Praise म्हणून. God. आमेन. Amen. प्रेज गॉड. Amen. Amen. थँक यू जीसस. देव बरें करूं रेश्मा. म्हज्या बा जो तुका कितें म्हणूंक जाय बाबा? ये प्लीज. Yeah, praise God, brother. प्रेज गॉड. Praise Praise God. God. Argan Jesu. Argan Jesu. Brother, I मुगे testimony तो Mangalore कोंकणी मीटिंग शेअर केलेली. ही मुगे गोंयाकी हांवें दिलेली थिंगा जी मुगे म्हाका देवान मुगे लायफां केलो ती. पयलीं हांव बोटीचे सर्वीस करतालो. बोटीचे सिरीज करतालो आनी आमगे बोटीचे सिरीज कितें पगार तितून आसलेले म्हळ्यार तूं जाणा म्हारगाय आनी कितें घराको येयले म्हणटरी ते 2-3 म्हयन्या भितर ते आनी तुगे कांय उरनाय पयशे बी. सो एवरी टायम ते इनसेक्युअर फील जाताले. देवागे उतर आसलेले मागणी आसलेले म्हळ्यार सोजमी कांय नासलेली. सो ऑलवेज इनसेक्युअर फिलींग. कळ्ळें? फाल्यां कितें जातलें, कोणाकूय हेल्प करपा जायो, कितकोन जातलें अशें कोन्न जायना. सो 5 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव बोटीचेर चडलो तेन्ना हांवें मुगेलें हें केलें, मोठी डिसिजन घेयलें की हांव कोणा सांगनासतना हांव अमेरिका उडी मारता म्हूण बोटीचेर सावन. तर कोणा सांगनासतना हांवें कितें केलें, जेन्ना बोट अमेरिका पावली बाबा हांवें जो घराको तू कोणा स्विमिंग सांगोना. करपाक तुका जाणो? स्विमिंग करूंक जाणाय तू? How nicely he said it. ना उडी मारप म्हळ्यार ना उडी मारच्या पयलीं पयलो मातशें स्विमिंग शिक तूं. आतां उडी मारतले आनी तूं आनी परतून भायर येवचो नाय. बोटीर अमेरिका उडी मारपाक. ना आसपासच्यो खबरी त्यो म्हळ्यार हांव ती गोवायकी सांगता की दुसऱ्या कोणाकूय फायद्या पडटा म्हूण. Praise God. हांव अमेरिका देंवलो. घराको कोणाकूय सांगना, सगळे उत्सांबूड जाले. कळ्ळें तुका? म्हाका कोणागे एक कॉन्टॅक्ट मेळ्ळो, तेगे वळखी वरवीं हांव थिंग बरो पयस पावलो, अमेरिका पावलो. आनी म्हाका सिरीसूय मेळ्ळी. म्हळ्यार सगळीं हिंगा भिलोली आसलेली. हांवें कित्याक ते डिसिजन घेतलें कित्याक म्हाका इनसेक्युअर फील जाता म्हूण. Praise God. कित्याक पळय एवरी टायम दिसतालें उणें अशें म्हूण. सो म्हाका सिरीज मेळ्ळी, जॉब मेळ्ळो थिंगा, देवा कृपेन मेळ्ळो जॉब. मागीर कितें जालें, आमगे एक गोंयकारां एक जाय जाणां संवय आहा, कोणूय ना म्हणपाक शकना, मोडकां खेळपाची. मोडको म्हळ्यार जाण न्हू तूं ब्रदर? गॅमलिंग. वय. खेळपाची. बाबा जो अमेरिका मोडको खेळतात तू? हय सांगता आयक ब्रदर. ना अमेरिकाक लोक मोडको खेळता? ना अमेरिका मोडको खेळना, अमेरिका तेज्यानी व्हडली खेळटे. बरें सांग, फुडें सांग. संवय आहा तो थिंक जाल्यार थिंगा ना आयक ब्रदर, आयकपा नाका जाल्यार हांव बंद करता. ना प्लीज सांग. व्हेरी गुड प्लीज. तर थिंगा हांव थिंग काम करतालो, थिंगा लॉटरी आसलेल्यो आनी मॅशिनां आसलेलीं. तो म्हजे बारा काम करतालो, तो ती लॉटरी काडटालो आनी त्यो लॉटरी कितें तुका 50 मिलियन 100 मिलियन तशें कोन्न. कळ्ळें तुका? सो जेन्ना तें हें करपाक हांव काडपा लागलो तेजे बारा काडपा लागलो उमेदीन की म्हाका पयशे लागतले म्हूण. आनी मुगे हें कितें, हांव लागलें म्हणटरी हांव कोणाक हेल्प करतलो, कोणाक मुगे सोयऱ्यां दायऱ्यां हांव पावतलो आनी कोणाक गरजे आहा तेंका दितो म्हूण. आनी ऑलरेडी लिस्ट बी करून दवरलेलें. म्हाका समज 100 मिलियन लागले, तितूंतले हांव कोणाक कितू दितलो तें सगळी लिस्ट करून दवरलेलें. Praise God. मागीर कितें जालें, थिंगा ती मॅशिनां आसलेलीं. हांव घराको पयलीं धाडटालो, पयशे धाडटालो, भरकून धाडटालो. म्हळ्यार जेन्ना हांवें ते मॅशिनाक पयशे घालपा लागलो की ती म्हाका मेळटा म्हणून. आनी जेन्ना तूं पयलीं हें जे असो काम करता, पयली पाटी तुका सदां जिखता तूं. पयली पाटी येयले थोडे पयशे, मागीर दुसरी पाटी कितें पोतपोतून जेन्ना हें घालपा लागले, मुगेले म्हयन्या पगार वचपा लागले. Wow. त्या हांव
जे हांव म्हयन्याक जोडटालो ते एक म्हयन्यान एक वरान ना 2 वरान पोशार जाताले. सो Oh my goodness. हय ते घराको दिसतालें बाबा हो पयशे कित कोता इतले आं तांकां दिसतालें हांव घोडे आनी कितें एन्जॉयमेंट कोता काय म्हूण. मागीर हांवें म्हगे बायले सांगिल्लें आनी ती म्हाका हें सांगताली बाबा तूं अशें कोता जाल्यार तूं कित्याक गेलोलो आं कित्याक ती घराको कितें म्हणटली तूं आपणा पयशे धाडटा आनी आपूण कोणाक दिना म्हूण. Hmm. आनी मागीर हांव मिसाक वयतालो इगोर्जी वयतालो रोजारूक वतालो आनी इगोर्जी हांव म्हाका बरें पयस वचों पडटालें 40 मिनटां लागताली. आनी हांव वयतालो चलोन वयतालो आनी थिंग खुमसारूच जातालो. फादराक सांगतालो बीन फादर कितें सांगतालो हें तें मातशें ओतून चड हेणाक म्हूण आनी तो फादर सांगतालो एक आमचे पप्पा म्हूण ती नमान मरे म्हूण देवान तुका बोगशील म्हूण हें पोत हें कोनाक म्हूण आनी तुका हें काय थिंगा 4 वर्सां काडलीं. तो बायल म्हणपा लागली तूं आनी थिंगा रावनाका केशें कोन्न तूं यो. तर थिंगाची देवा कुरपेन देवा कुरपेन मागणें कोतालो हें आहलोलो भावार्थान मागणें आहलोलो म्हळ्यार जे पयशे हें कोतालो तुका खबर आसतली जो मनीस आखो म्हयनोभर काम कोता आनी तेगे समज 1 वरा भितर पयशे नाय जाताय तर तेका कितकोन फील जाता तें कितकोन डिप्रेशन एशें कोन्न मागणें कोत्ता. मागीर देवा कुरपेन हांव 4 वर्सांनी हांव हिंगा UK पावलो आनी UK थिंगा UK कू देवा कुरपेन म्हाका काम मेळ्ळें सिरीज मेळ्ळी म्हळ्यार अगेन तें सिट्युएशन परतून क्रिएट जातालें. तर हांव एक दीस चुकेन हांव हितून मिटिंगेक बसलों JCLM थंयच्यान लॉग इन जालें हांव थिंग आनी जेन्ना ब्रदर हें कोतालो टिचींग कोतालो प्रिचींग कोतालो ब्रदर जॉन्सन तें देवागे उतर बरी करून तो सुजमिकाय दितालो अंडरस्टँडींग दितालो देवागे उतर. आनी हें जेन्ना देवागे उतर तो म्हाका अंडरस्टँडींग मेळ्ळें हांव डेली बसपा लागलो. जेजू कारगां बसपा लागलो आनी हांवें मुगेले प्रॉब्लेमा पासून मागलो ना. प्रॉब्लेम आहलो ते म्हाका खुद सोड गेले. Praise God. जेजू कारगां जेन्ना म्हाका अंडरस्टँड जालें की देव रोचनार Praise God. Hello? सिस्टर बाबा जेन्ना तुका उतराची तरी सोजमणी पासून- मेळ्ळी तुज्या मनाची नोरसोणी जाली तुका आतां कळ्ळें की देव तुजो इतलो मोग करता जें तुवें मिस्टेक केल्या जें तुवें तूं चुकलाय देवान तुका बोगसणें दिलां देवान तुका तुका आपली काकूट दाखयल्या आनी जेन्ना तुवें खरेंच देवाचें बोगसणें मागलें तेन्ना तुका तें सोजमणी मेळोन तुज्या आतां मनाची नोरसोणी जाली आनी आतां
तुका शांती मेवली, तुका ते खरेंच सजमणी मेळून आता तुझे जिवीत बदललें, वय की ना? होय ब्रदर. प्रेज गॉड. Praise God. आणि Confess. देवागे उतरान सांगितलं म्हाका तू दुसऱ्यांगे चिंतनाक म्हूण, कित्याक तू सोस न्हू तेंगेलो. Yes, amen. प्रेज गॉड. Praise जेजू God. कारगा बरें म्हणलें भावा म्हज्या. कित्याक जाणे ज्यो जेन्ना आमचो सोस म्हणजे जे आमकां मेवता ते त्यो देवा कडसून मेवता, तेन्ना आमचे सगळे जे हुस्के आसात न्ही, ते हुस्के आसात जी आमकां आमी वारी जाता सगळे उगत, ते हुस्के वेतात आनी आतां आमकां शांती मेवता. कित्याक भाव भयणीनो, हांव तुमकां खरें सांगता, जे आमच्या भावान जोन सांगलें बरें सांगलें ताणें. When God is our source, तेन्ना आमकां कसलेच हुस्के आसचे ना. कित्याक हुस्के आसचे ना? एका ल्हान भुरग्याक भाव भयणीनो, जेन्ना एक ल्हान भुरगें जाता 2, 3, 10 वर्साचे, 15 वर्साचे, ताका केन्ना हुस्के पडल्यात, अरे बाबा खंय जेवण मेवतलें, खंय इस्कॉलाक वयतलीं, खंय म्हाका न्हेसप मेवतलें, तांकां हुस्के पडल्यात? एका भुरग्याक ना. हुस्के पडल्यात? ती खंय इस्कॉलाक ना, वयतलीं, कोण ताजे फीस भरतलो, घरा येतकूच ताका जेवण मेवतलें, तांकां कसलेच हुस्के ना. कित्याक ती जाणून आपलो पाय माय तांकां जेवण दितलो, तांकां तांचे फीस भरतलो, तांकां इस्कॉलाक व्हरतलो, कसलीच चोत्राय ना, आमी कसलेच हुस्के ना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक तेच भाशेन पळयता, आमी कसलेच हुस्के धरिना. कित्याक आमची पाय माय जी आमी पातकी पाय माय जी आमची आसा, इतलो आमच्या भुरग्यांचो मोग करता, आमी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता. आमचो सर्गीचो बाप कितलो आमचो मोग करतलो, कितलो Amen. मोग करतलो. भाव होय, भयणीनो, brother. आमी भुरगीं जी आसात ल्हान, आमी केन्नाच दुबाव धरिनासतना आमच्या पाय मायचेर विश्वास दवरता. आमी केन्नाच चिंतना, अरे घरा येतकूच आयज म्हाका जेवण मेवतलें काय, म्हजे फीस भरतले काय, म्हाका त्रास पडटलो इस्कॉलान फीस भरूंक ना जाल्यार कितें, हय आमकां केन्नाच हुस्के आहा? केन्नाच ना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या सर्गीच्या बापा कडेन पळयता, ताच्या उतरा वरवीं आमी पळयता की देव आमचो इतलो मोग करता, इतलो काकुतकार देव, तेन्ना आमी आमचो विश्वास, आमची चोत्राय, आमचो सोस म्हणटा ते भाशेन आमी सदांच देवाचेर दवरता. आनी आमी म्हणटा, बापा आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, फाल्यां न्ही, परवां न्ही, सुमाराचो न्ही, म्हयन्याचो न्ही, आमी आमचे हुस्के काडटा. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. जे हांव तुमकां सांगता, हांव तो नासलो, पूण जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेवली, आतां हांव दिसपट्टो गिराज मागता. कित्याक हांव जाणो, हो बाप आमचो सुरीचो बाप सदांच विश्वासी. आनी आमच्या भाव जोवाक आतां तो अमेरिकाक वचोन, UK वचोन, ते देवाचे उतराची सजमणी मेळोन आतां ताणें आपलो विश्वास देवाच्या उतराचेर आनी जेजूचेर दवरला. होय की ना ब्रदर जो? होय ब्रदर. ना Amen. तेंच न्हू, हांव जेन्ना चिंतालो हांवें दुसऱ्यांक हेल्प करपा जाय म्हणून, म्हाका दिसतालें तें मुगे हें म्हूण, आनी देवागे काम हांव मुजेर घेतालो. म्हळ्यार जेन्ना कोणू जावं, भाव जावं, भयण जावं, कोण गरजी आहा, आय एम नॉट द सोर्स, गॉड इज देयर सोर्स. Amen. आनी देवागे काम मुज्यान करपा जायना, देवागे काम देव करता. आनी कसली गरज आसली देव प्रोवायड करता, कोण खंयच्या मनशा तो गरयो तो मनशा कडच्यान तो हेल्प करतलो. म्हळ्यार गॉड इज, तो आमी देवाको चोवपा जाय, गॉड इज द सोर्स, नॉट द ह्युमन बींग. Amen. So Hallelujah. whatever is the need, whatever might be the need of any person, so I am not fulfilling their needs, God is fulfilling their needs. So they have to look to God. देवाकडे तेम चोवपा जाय की देव तेंचो रोजनार, देव तांकां विश्वासी आनी कितें तेंगे गरजो आहाय त्यो देवा कडच्यान येतल्यो तेंगेल्या जिवितांत. कसल्यो वस्तू जावं, कितल्यो डिफिकल्ट आसूं, कितल्यो अनबिलिवेबल आसूं, ज्यो जायना, ज्यो चिंतनात जायनाय तेसल्यो, म्हळ्यार देव त्यो दितलोच, पावयतलोच तुगेल्यो गरजो. तुगे टायमार देव केन्ना लेट जायना, ऑलवेज ऑन टायम. Thank you, तेंच Jesus. सांगपाक. Thank you, Jesus. Argan Jezuk, Argan Jezuk. देवा भयणीनो, सारको. आमी आयचे शेवटतोमान आयकोला जाल्यार, आयचे शेवटतोमान आमी मिसाक थोडी वेता, आयचे शेवटतोमान आयकोला जाल्यार आमी वाचता की जेजू देवाचे उतर परगट करता खिंचर. आयचे शेवटतोमान आमकां सांगता देवाचे उतर खिंचर परगट करता,
कोणेच आयचे शेवटमान आयकोंक ना? उंच आयच्या दोंगरार. शेवटमान जेजू खिंचर परगट करता? उंच दोंगरार. उंच दोंगरात On the परगट top of करता. the hill. येस, वयर दोंगरात तो परगट करता. म्हाका दिसता हांगा खूब लोक देवाचें उतर सदां आयकतात. सदांचो गॉस्पल आसता. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शेवटमानान जेजू एका उंच दोंगरार देवाच्या उतराची शिकवण दिता वजाराच्या लोकांक. आनी कितल्या दिसान दिता, कितल्या वरांक दिता? आना तूं दीस. जबाब दिनाका, तूं जबाब दिनाका, नॉट यू. कितले दीस, कितले वरां तो जबाब दिता, कितले वरां शिकयता? कोण तरी म्हाका सांगूंक जाता, आमच्या आनंद सांगला, तो सांगिनाका म्हणून ती जाणो, ती आज म्हज्या क्लासीक येयल्ली. कितले जाणां आमी देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आयच्या शेवटमानान जेजू शिकवण दिता आख्या दोंगरार, उंच दोंगरार. थंयसर वजारांनी लोक आहा. कितल्या वरांक तो दिता शिकवण? 3 दीस ब्रदर. 3 दीस दिता. आनी जेन्ना 3 दीस दिता, थंयसर जेवण ना, पिवण ना, बाज ना, एअर कंडिशन ना, गरम उदक ना, थंड उदक ना, कांयच ना. आनी 3 दीस लोक थंयसर देवाचें उतर आयकता. प्रेज गॉड. कोण उलयता? जेजू उलयता. जेजू उलयता. ब्रेकफास्ट ना, लंच ना, डिनर ना, चाव ना, बिस्किट ना, कांयच ना. आतां पयलो दीस काबार जाता. पयलो दीस काबार जाता. जेन्ना रितीराचो पयलो दीस काबार जाता, लोक थंयसर आयकता आयकता म्हणले जेजून तरी कितें तरी मातशी कितें बंदोबस्ती केल्या. म्हाका दिसता कितें मातशें सँडविचीस केल्या, कितें बिर्याणी केल्या. आनी जेजू म्हणटा, गुड नायट म्हणटा. गुड नायट? आमी बुकी आसा. आनी बास खंय रे बाबा? बास? वयर पळयात. आमच्या आब्राहामा भाशेन तुम्ही पळयात, स्टार्स पळयात आनी थंयसर मेसात आनी बरी जेम पडटली. आनी ती तेच करतात. तांकां कांय ना जेवण तांच्या पोटान आनी ती न्हिदतात. खंयसर न्हिदतात? दोंगरार वयर न्हिदतात. थंयसर थंडी आसता. थंयसर मातशें उदक पडटा. पण तांकां बरी जेम पडटा. आतां दुसरो दीस सकाळीं उठतात. आतां सकाळीं उठली दान दुंगना. तांकां थंयसर टॉयलेटान वचोंक जाय. कितलो लोक आहा, खंयसर वचपाचें. तेज्या उपरांत ब्रेकफास्टपाक कांय ब्रेकफास्ट ना. आतां दुसरो दीस कॉमेस जाता. थोडो म्हणटलो, लोक म्हणटलो, आरे काल कांय मेळोंक ना, आयजूय कांय ना, घरा वचया. कोण घरा वेता? ना. कोण घरा वचना. दुसरो दीस काबार जाता. जेवण ना, ब्रेकफास्ट ना, लंच ना, डिनर ना, कांयच ना. रातचो वेळ येता. जेजू म्हणटा, गुड नायट, गुड नायट. खंय न्हिदपाचें? हांगाच. अरे हें कितें चलता रे बाबा? कसलो रिती रे हो? जेवण ना, पिवण ना, बाज ना, गरम उदक ना, टॉयलेट ना. आनी दुसरो दीस काबार जाता. तिसरो दीस कॉमेस जाता. तिसरो दीस कोण घरा वेता? ना ना ना, कोण वचना. तिसरो दीस काबार जाता. तिसरो दीस काबार जाता म्हणसर जेजू म्हणटा, आतां रितीर जालो काबेस, घरा वसात तुमी. जालो रितीर कामास. म्हणटा तो हें? ना. तो कितें करता? तो तांकां जेवण दिता. 7 उणे आनी थोड्यो मासल्यो आसा कोणा बरी थंयसर. तो मिलाप करता आनी सगल्यांक धादोसपणी जेवण दिता. आनी सगलो लोक खाल्या उपरांत 7 पांटल्यो मेवतात उरलेल्यो जेवणाच्यो. आनी आतां सगलो लोक तिसऱ्या दिसा आपलो घरा वेता. मागीर घरा उपरांत थंयसर न्हाता, कितें करपाचें करता, बाजारांत वचपाचें, नुस्तें हाडपाक, मांस हाडपाचें तें करतात. पूण 3 दीस रितीर जाता. जेवण नासतना, पिवण नासतना, बाज नासतना. कित्याक? जेन्ना जेजू शिकयतालो तो तांकां सांगतालो, जेन्ना उतर उलयता तुमी त्या उतरा वरवीं तुमचें पोट भरतलें, तुमचें मन बदलतलें, तुमचें काळीज उतर येतलें, तुमच्या मनाची नोटसोडणी जातली. आनी भाव भयणीनो, जें जेजून सांगलेलें आपल्या उदरा वरवीं, कितें सांगलेलें देंवचाराक? लुकाच्या 4 विसवर देंवचार येयल्लो जेजू कडेन ताळण्यो घालपाक. जेजू ताका सांगता, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. भाव भयणीनो, आमी आतां देवाचें उतर आयकता. आतां वेळ जालो आमचो जेवणाचो. फाल्यां उठोंक जाय, बेगीन कामाक वचोंक जाय.
फाल्यां उठूंक जाय, आमचे ब्रेकफास्ट करूंक जाय, दूध हाडलें, मागीर पाव हाडलो, भाकऱ्यो करूंक जाय, कितें करूंक जाय. आमकां कितलें पडलां, कितले आमचे हुस्के पडल्यात. जेजू सांगता 3 दीस तिचो लोक जेवंक ना, पिवंक ना, बाज ना, पूण ती फकत देवाचें उतर आयकतले. जेन्ना आमी खरेंच आमचें मन लावन आमची चोत्राय धरून ते देवाचें उतर आयकता, आतां आमकां कसलेंच पडोंक ना. कितें जेवण खावंक जाय, कितें पिवण करूंक जाय, खिचून न्हिदोंक जाय, एसी चालू हा, हिटर चालू हा, पांगरूंक हा, कांय आमकां विश्वास चोत्रायना. कित्याक आमचो विश्वास हा देवाच्या उतराचेर. आयज भाव भयणीनो, आमकां जेजू सांगता आमच्या बा जोआच्या गोंयकी वरवीं. तो म्हणटा गॉड इज माय सोर्स. तो सांगता आमकां गॉड इज माय सोर्स. जेन्ना तो अमेरिकाक गेलो, UK गेलो, देवाचें उतर सुजमणी मेवलो. आतां म्हणटा आतां म्हाका कसलीच भिरांत ना, आतां म्हाका कसले हुस्के ना. आतां हांव गोंय आहा आनी केन्ना वचोंक जाय हांव वेतलो. पूण आतां म्हाका Praise कसलेच हुस्को ना, कित्याक आतां म्हजे सगळे हुस्के हांवें जेजू कडेन दिल्यात. आतां हांव खरेंच भावार्थ वरवीं चलतां, त्या उतरा प्रमाणे चलतां, आनी आतां खरेंच एक शांतीचें जिवीत, खरेंच एक भाग्यवान जिवीत हांव जियेतां. आनी तीच गोवायकी आमी एक एकल्यान दिवंक जाय भाव भयणीनो. खरेंच आमची चोत्राय जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर. आमेन. Amen. Praise God. Arkan Jesus. Praise God. Dev- Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आमची भयण अनिफा, तिने हात वयर केला, ती गोंयकी दिवपाक तयार आहात. हा? गोंय आमच्या भयणी अनिफा, गो अहेड. Oi, brother. Praise Jesus, brother. Praise Jesus. Praise Jesus. Brother, हांव एक 2 मिनटां सांगता गोवायकी. सांग बाबा सांग. ब्रदर, हांव फेब्रुवारीन जो म्हाका एक्सिडेंट जालो तेजे उपरांत हांव कामाक जॉयंट जावना आनी ऑन माय बिहाफ तेणी आनी कोणाक दवरलें म्हजें काम करूंक. ते मुगे काम कोत्ताले ते चेडूं दुसरे सगळे मुगे काम कोत्ताले आनी आफ्टर 8 months हांवें कंपनी जॉयन केली. कंपनी जॉयन जावचे पयलू एक जायती भिरांत आहलोली मुगे मतीन, लायक मुगे काम आनी कोण कोत्ता, हांव कंपनी जॉयन जालें जाल्यार हांव कितें काम कोत्तोलें, म्हाका आनी काम करूंकूय ना. कित्याक मुगे सगळें काम तेका हँड ओवर केलां आनी तें सगळें कोत्ता. सो हांव सदां हांव कंपनी जॉयन जावचे पयलू हांवें म्हणलें, लॉर्ड, आय टेक द मोस्ट प्रेशियस ब्लड एंड स्प्रिंकल ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंपनी, ईच एंड एवरी गेट, right from the gate to every corner of this company, each and every table, each and every chair, and जे हांव पळय काम कोत्ता न्हू तें काम म्हाकाच मेळटा आनी त्या चेडवा दुसरें काम मेळटा. हें लायक पॉझिटिव्ह थिंकींग घेवन हांव कंपनी जॉयन जालें आनी आय टेक द मोस्ट प्रेशियस ब्लड एंड स्प्रिंकल ओवर दिस मॅनेजर. आनी जे दिसा हांव कंपनी जॉयन जालें न्हू ते दिसा तेणी म्हाका सांगलें, तेणी त्या स्टाफाकूय सांगलें, हें अनिफा आमगे ओल्ड स्टाफ आनी पयलू हें काम कोत्तालें आनी आतां हेंच काम कोत्तलें आनी मागीरूय बीन हेंच कंटिन्यू कोत्तलें. ते चेडवा सांगलें, तुका आपूण दुसरें काम दिता. एक्चुअली मुगे पॉसिबिलिटीज जावपा चान्सीस व्हेरी लेस आहलोले, पूण आय टॉक बाय फेथ. Hallelujah. Praise God. Thank you, जेजू कारगा. Jesus. Praise God. जेजू कारगा. Praise God. Praise Praise God. God. Praise God. प्रेज गॉड ब्रदर. आनीक सांगपा म्हणल्यार ते पॅन्डेमिका टायमारूय ब्रदरा गेल्ले टिचींग म्हाका आयकपा मेळ्ळें पॅन्डेमिका टायमार. आनी पॅन्डेमिका टायमार हें टिचींग मेळून म्हाका इतू बऱ्या पडलें, कित्याक एक कोणाकूय क्रिटिसायज करना, एक एग्जाम्पल दिता. हांवें एक बेश्टी टेस्टिमोनी एक युट्यूबाचेर एक व्हडलो आमगेलो रोमन कॅथलिकाचो व्हडलो हें तो फुडारी, तेन्ना तेका इंटरव्यू घेता. बरो मनीस एकदम बरो हालती मनीस आनी आमगेलो इगोर्जे एक फुडारी तो. म्हळ्यार जेन्ना तो इंटरव्यू घेवपा तो रडपा लागलो आनी रडटा आनी तो सांगता आपणागेले हे पॅन्डेमिका मरोन गेलो, जायते पाद्री दुयेंत आहाय, जायते लोक मरोन वयता म्हूण तो रडपा लागलो. आतां एक फुडारी जावन एक शेपर्ड जावन तेगेल्या तोंडांतल्यान एक रडना आनी एक एनकरेजमेंट म्हणून येना. लोक चोयता न्हू, एक फुडारी आहा, एक शेपर्ड म्हणटा तेका चोयता तो कितें सांगता.
दोता देवागे उतराचेर एक बेश्टो लेप तो ब्रदर जॉन्सन तो सांगता तेंचे बरें तांकां एंग मारली हितून कपांतल्यान च्या पिलो आनी तें उतर आयकोन जे कोण ते उतर आयकताले आनी ते मिटिंगे आसलेले जे कोण आयकताय तांकां कितुले एनकरेजमेंट मेळ्ळें म्हाका कितू एनकरेजमेंट मेळ्ळें हांव रावतालो थिंगा गोबायलां तांकां हें जालें कोवीड जालें आनी म्हाका शिकवण मेळना जाल्यार हांव भिता आसलोलो म्हळ्यार जी शिकवण म्हाका मेळ्ळी हांवें दुसऱ्यांकूय दिली आनी हांवें रुमा वचोन तेंचे वचोन मागणी केलें आनी ती बरी जाली मुगे Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगा प्रेज गॉड मागीर व्हडली भावाक कोवीड जालेलें दुबय तेका ते मागणी हें करून तो एक विका भितर तो भायर सरलो मुगे कुन्यादा ब्रदर इन लॉ कुन्यादा कोवीड जालेले तेच जागे उतर हें करून तो भायर सरलो 14 वर्सां ती आसलेली मी काय ना तशें करून आमगेले जाय क्रिस्तांव आहाय जागे उतराची आमकां आतां पयर मिसा गेलो तो फादर आहा तो हें कोत्तालो जायतो म्हणटा जे इगोर्जी वावर कोत्ताले ते सोडून गेले म्हणटा तो कित्याक सोडून गेले कारण कितें जें कारण दिलां रॉंग कारण तो म्हणटा पयशा लागून गेले तो म्हणटा तांकां कोणें हेल्प केलें ना क्रिस्तांव तांकां तो पावलो ना म्हण ते सोडून गेले तो म्हणटा आमगे जिम्मेदारी ती हेका लागून ही कारणां लागून न्हू जेन्ना तांकां देवागे उतराची वळख मेळ्ळी स्वता कळ्ळें तांकां ती स्वता प्रमाणे चलपा लागले आतां मनशां पयशा लागून न्हू हांव सगळ्यांकू हें करून म्हाका खबर ना म्हळ्यार जी कोणा ती आहाय देवागे उतरां आयकोताय ती आपणागे देवागे ओळख उतरांची ओळख केल्या उतरा प्रमाणे चलताय आनी देवागे उतरां जी पदवी दिल्या ती पदवी ती जाणाय आनी त्या पदवी ती यूज कोताय आनी ती पदवी तर आमी यूज कोनाय देवागे ओळखी प्रमाणे जाल्यार आमी फाल सकाळ आमी देवा गुन्यांवकारी करपा न्हू देवा बोट दाखोवपा जायना आमच्यांनी सारकें ब्रदर प्रेज गॉड जेजू कारगा आतां ही शिकवण मेळटे पासून आतां आमी हांव जायते आतां संवसारांत जे वस्तू आहाय ते सगळे वस्तू नांव आहाय मनशांकूय नांव आहाय जनावरांक नांव दिलें जी दुयेंसां आहाय तांकां नांव आहाय सगळीं दुयेंसां नांव आहाय म्हळ्यार आमगे पवित्र पुस्तक आमी कितें सांगता जेजूगे नांव सगळ्या नांवां परस सुवार्थी नांव म्हूण जीजस इज द नेम अबव ऑल नेम्स सो आमी ह्या सगळीं दुयेंसां आनी जी न्यू नांव येताय तांकां मॅग्निफाय कोताय जेजूगे नांव मॅग्निफाय करपा सुवातेर जेजूगे नांव उणी घेताय आनी ह्या दुयेंसां नांव घेताय आनी भिरांत Amen. धाडटाय मनशां भितर Praise God. सो जायती जेजू सगळीं कारगा मेळ्ळ्या आनी जेजू ती कारगा प्रेज आनी ती गॉड सगळीं प्रेज गॉड हांव कोण मेळटा तांकां दिता कित्याक ही अंडरस्टँडींग मेळ्ळी म्हाका ब्रदर जॉन्सना आनी तेगे ग्रुपा ब्रदर तुका ब्रदर सिस्टर मारिया सगळ्या आमी मागण्या आमी दिन वाचताय देवा प्रेज गॉड जेजू कारगा थँक यू ब्रदर जो जेजू कारगा तुवें खरेंच तें देवाचें उतर जें आयकलां तूं आतां दिवंक कॉमेस केलें खरेंच तूं आतां ती फळां जी आमकां दिवंक जाय ती फळां दिवपाक तुवें आतां कॉमेस केलीं जेजू कारगान ते पासून भाव भयणीनो आतां आनी कोण आहा आतां ह्या वेळार गोवायकी दिवपाक कोणाक दिवंक जाय केन्ना आमी विसरता आमच्या जिवितांत कितें ना कितें घडटा पूण आमी लॉस्ट सांगपाक आमी तोंड उक्तें करपाक लॉस्ट पूण भाव भयणीनो हांव तुमकां खरेंच सांगता आयकात दिस इज अ वर्ड फ्रॉम द होली स्पिरीट देवाचें उतर म्हणटा की जेन्ना देव आमच्या जिवितांत कितें बरें करता आयकात जेन्ना देव आमच्या जिवितांत कितें बरें करता आनी आमी सोबे माजार सगळ्यांक सांगता की देवान आमच्या जिवितांत कितें केलें तें जेजू आपल्या सोरींच्या बाबाक सांगता की पळय आमची धूव आमचो म्हजो पूत कितें सांगता तो पूण जेन्ना आमी लॉस्ट भाव भयणीनो कित्याक लोक कितें म्हणटलो अरे कितें कसली गोवाय कितें सांगताय रे कितें व्हडलें घडलां तुज्या जिवितांत पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर चिंतीत दवरिनासतना आमी फकत आमच्या देवाक महिमा आनी बाकांडी दिवंक सोदता तेन्ना भाव भयणीनो ह्या ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी विश्वासी रावता देव आमच्या जिवितांत व्हडल्यो मिलाग्री करता आनी जेन्ना आमी ल्हान वस्तूंनी आमी गोवायकी दिवपाक फुडें सरता लॉस दवरिनासतना कसलेंच आमकां कोणाचे पडोंक नासतना आमी फकत देवाक आर्गां दिवंक सोदता आनी बाकांडी दिवंक सोदता तेन्नाच आमच्या जिवितांत व्हडल्यो गण्यो घडटात
पूण कितें घडटा आमच्या जिवितांत घडण्यो घडटात पूण आमी केन्नाच फुडें येनात सांगपाक कित्याक आमकां लॉस दिसता आमकां दिसता की आमच्या जिवितांत इतलें घडलां पूण आमकां कोणाक सांगूंक नाका पूण जेन्ना आमी लॉस धरिनासतना आमच्या देवाक आमी महिमा दिता तेन्नाच की आमी आमचो देव आमकां आनीक व्हडल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत करता पूण जेन्ना आमी गोवायकी दिना Amen. आमीच आमची बेसां आमच्योच मिलाग्री आमी सगळ्यो नश्ट करून उडयता आनी आमकां कसलोच फायदो मेळना कित्याक आमी ल्हान वस्तूंनी विश्वासी ना म्हणून देखून भाव भयणीनो Praise God. हांव तुमकां मोगान सांगूंक सोदतां परतून सांगूंक सोदतां आमच्या जिवितांत Jennifer कितें बाबा. घडलां जाल्यार प्लीज उपकार करून मातशी ह्या वेळार आमी टीव्हीचेर ना आमी CNN टीव्हीचेर ना आमी बीबीसीचेर ना आमी थोडो Praise ग्रूप God. आहा आमी सोकोत आमच्याच भाव भयणांक आमी सांगुया कित्याक हे भायर वेतले हे युट्यूबाचेर वेतले आमकां लॉस दिसता अरे तुजें आयकलां आमी कितें म्हूण सांगतालो रे आमकां केन्नाच सांगूंक ना युट्यूबाचेर आयले मरे हे आयकोन आमी भिरांत बसता कित्याक आमकां Praise नाका God. वाखाणडी आमच्या देवाक दिवपाक जेन्ना आमी लॉस धरिनासतना आमी आमच्या देवाक वाखाणडी दिता आमी ताका महिमा दिता तो आमकां महिमा दितलो तो आमकां चेपून बेसांनी बसतलो आनी जे आमच्या जिवितांत आळको आसा ती आळकोय पयस जातली आनी आमचें जिवीत बदलतलें देखून भाव भयणीनो परतून उपकार करून तुमकां सांगता तुमच्या फायद्या पासत की तुमकां कसलोय गोंयकी दिवंक जाय जाल्यार प्लीज उपकार करून दियात लॉजो नाकात महिमा जेजूक दियात ओके इतलं Praise जेनिफर कित सांगता ब्रदर जेनिफर सांग बाबा प्रेज गॉड brother. प्रेज गॉड मुगे मातशें उलोवप मातशें फास्ट जाता आदी म्हणजे हांव सांगता मुगेले तू बरें करून उलयता सांग ब्रदर हांव कामां आहा न्हू थिंग सोदां मिस जाता आनी म्हणजे 2:30 हांव मिस आयकोताय आनी तेंगे सायडीन कोण एशे कोन्न म्हणजे तो स्पेशल चायल्ड आहा तेगे माय पायना तेगे भाव बीन सगळे हूंय घालपा एशे कोन्न UK आसता आनी तो सोदां 2:30 येता आनी तेगे मेड आसता म्हणजे तेका चोवपाक आनी तें थिंग आपणागे तेगे घारां जाता आनी तो हिंग येता म्हणटरी मातशें तो डिस्टर्ब एशें न्हू म्हणटरी तो अशें करून उलयता मिसा कोता सगळ्या कोता म्हाका एक फावट न्हू अशें करून राग एशें येता हांव तेगे नांव घेता तेका सांगता तूं मातशें वोगोर राव म्हणून मागीर हांव सांगता तें कामां आहा तेका म्हणजे हांव तेंगे घरा तेका आगो तेका मातशें सांगू मातशें वोगोर राव म्हणून मिसा टेम्पर सां तकली सां फूल जाता आनी पयर हांवें तेका सांगिल्लें म्हाका सां सोसूं जायना आयकोंक जायना मातशें वोगोर राव म्हूण सांग म्हणपा लागलें ते म्हणपा लागले ना तेशें कोन्न कोनाका ते देवागे रोसन न्हू म्हणजे ते तेशें कोन्न आसताय आनी बोर न्हू म्हण ते आमी एशें कोन्न हें केलें आनी तेका हांव बेश्टें एशें कोन्न चिमटायता बेश्टें बसलो कडे एशें कोन्न आनी तो कोन्न तो एशें कोन्न अशें हें कोता मागीर ते म्हणपा लागले तेशें कोन्न कोनाका तुगे देवा बेळसांव येता तें तुगे देवागे Praise बेळसांव God. तुका मेळपा ना म्हणपा लागले की आपणागे माम एशें कोन्न आहलो म्हणजे तेशें कोन्न आनी आपणागे मामी सारको हें कोतालो आनी आपूण तेदोन प्रेग्नेंट आहलें 2 म्हयन्याचें आनी आपूण तेका एकू दील म्हणपा लागले आपणा मामाले आनी मागीर तेन्ना म्हणपा लागले की आपणागे एकू म्हयन्या मिसकॅरेज जाल म्हणपा लागले आनी मागीर म्हाका कळ्ळें की हांव भुरग्या लागोन हें कोता आनी हांवें तेका तेशें कोन्न केलें जाल्यार म्हणजे म्हाका फील जालें आनी आतां हांव गोवायकी दी म्हूण तेदोन हांव हितूर रोळान हांव रुमांतू भायर सरलें आनी हांव भायल्यान येयलें म्हाका तेंको आयकोनाक म्हणून आनी हांव इयरफोन घालून अशें कोन्न आयकोतालें एक सायड मुगे चोलना आनी हांव रोळें आनी आतां हांव लास्ट दितोलें म्हाका सांग दी म्हणटा मागीर हांवें चिंतिल्लें ब्रदर की आज हांव तेका म्हणजे काल हांवें कांय म्हणना तेका आज हांवें तेका मुगे वेजिटेबल रोयता गार्डना वयले आनी हांवें तेका खुशाल केलो आनी हाडलें आनी हांवें म्हणलें देवा हांव Praise हेका परतून God. हे कांय मोडचें ना म्हणलें आनी हांव बेगीन 7:30 येवपा जाय म्हूण हांव भाजी करूंक गेल्लें चोण्या फाल ब्रेकफास्टाक म्हाका मुगे मोनांतल्यान जालें हांव तेगे नांव एशें म्हजें मोना येयलें आनी हांवें तेका म्हणजे तेका दी एशें म्हूण जालें आनी हांव मॉर्निंग एशें दितोलें कित्याक इवनिंग आतां रातीको तेशें कोन्न कांय जायना म्हणटरी आतां म्हाका सांग मुगे आख्खी बॉडीचा हेंच जाली की तूं सांग तुगेलें तूं मोना दवरनाका कित्याक कितें जाता Praise सगळें God. फुगार एशें जालें आनी हांवें मुगे सांगलें आनी हांव दुसरे फावटी मिस्टेक हांव करची ना थँक्यू तूं सांगलें आयको मेळ्ळो म्हूण मुगे गोवाय
Oh, wow, Thank Jennifer, you. Kai, God, Thank you, Jesus Jennifer. Kargan. Thank you so much. Jesu Kargan. God Jesu bless Kargan. you. Praise तुला God, रोळे हांव praise फील जालो God. म्हाका पूण तुका ओळख नाहलो न्ही जेनिफर, तुका तेन्ना ओळख नाहलोली ते दुसरे मनशान येवन तुका समजायलें तेदोन तुका अंडरस्टँड जालें न्ही बाबा. Praise God, praise God. कितें दिता आनी तुका हें कोता मागीर तो ओके म्हणपा लागला आनी हांवें म्हणलें आयसान हांव हे मनशा अशें कोन्न हांव केन्ना अशें कोन्न त्या भावा म्हणचिना ओके मनशा सांगतलें बरें करून आनी अशें करून चिमटावपा ना केंसां हात लावपा ना आनी कितें अशें करून कांय करचें ना अशें म्हणून कितें हांव लोकांले घरा आहा So sweet. She's so sincere. She's So so sweet. sincere. Praise God. I Praise know. God. So lovely. What a beautiful testimony. So Jesu Karka, praise God. बाबा Sister जेन्ना Maria, ह्या she's आमच्या so भयणी obedient to the जेनिफरा prompting भाशेन of the आमी Holy इतली- Spirit. yeah, you Yes, know, yes. Janet, Praise God. Praise you God. know, Praise brother, God. I spoke to this girl, Jennifer Akode, Ulloil brother. Called because Scholastica was talking to her. So when I tak phone keltanna, Jennifer, poili tagele sister, mak Bible sarko वाचपाक कोणना. You know, mak memorize korpak कोणना verse. But when I was talking to her, she was talking Jeremiah 29:11, 12, 13. In her Yes. own, आपल्याले उतरांनी ते सगळे explain कोत्ता म्हाका. And I Yes. सांगलें तू कोण ना म्हणटा, but whatever तुवें कितें आयकिल ताणें तें देवागे उतर तुजे भितर आहा already. Praise So God. amazing. So beautiful. Praise God. आणि जेन्ना आमी Praise God. एका तर ल्हान एक आहा भुरग्या ते. भाशेन आमी खालती रावता आनी आमची गोवायकी दिता देवाक Yeah. कितलें तें मानता. भाव भयणीनो, आमच्या भयणी जेनिफरान आतां जेन्ना ही गोवायकी दिली, चिमटो काडटा, केंस उडयता, पूण जे आमचे खालत्या भुरग्या ल्हान भुरग्या भाशेन जावन तें सांगलें, खरें सांगलें, तेन्ना की देवाक महिमा दिली. पळय चूक केली, पूण ताका जाल्लो जेजू जाय, ताका तें उतर जाय आनी ताणें आपली गोवायकी दिली म्हणून आमच्या भयणी जेनिफरान खरेंच देवाक महिमा दिली. खरेंच. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. जेजू ब्रदर कारगा. आतां पासून हांव ब्रदर आतां हांव म्हणजे भाजी कोता न्हू तेका मुगे मनांतल्यान जाली तेका दी एश म्हणून म्हणजे ही आतां पयर हिस्टोरी जाल्ली Praise आनी God. आज हांवें तेका आज हांव सगळें हॅपी केलें तेगे फोटो काडले वेजिटेबल दोन आनी तो हॅपी जालो मागीर हिंग येयलो तो हाडलो आनी म्हाका मुगे मनां जालें तेका दी म्हूण तूं कूक कोत्ती आनी हांव फाल्यां मागीर मॉर्निंग दितो तेका ब्रदर तुगे मन सारकें ते भुरग्या भाशेन जेनिफर. भुरग्या भाशेन आनी देखून खालत्या भुरग्या भाशेन. होय, Praise God. praise God. So Praise beautiful. God. Praise God. तुका देवान बेसांवांनी ऑलरेडी बोललें बाये Praise आनी God. भुरग्याचें बेसांव तुका फावो जालें. Wow. Praise Praise God, sister. Praise Praise God. God. थँक यू सिस्टर Awesome. प्रेज द लॉर्ड Praise God. आनी Praise God, हे मुखारान जाय दितोलें आनी की म्हणजे हांव आतां येयलां म्हाका एशें कोन्न हें तूं अशें जायना म्हूण सगळें मुगे सगळें सारकें जातोलें आनी कोत्तू ना खंयचे फेस बीन जालें. सगळें दाखय जालें ऑलरेडी जालें. जालें. भाव भयणीनो, ह्या आमच्या भयणी सगळें. जेनिफरान Thank आतां you. कितें गोवायकी दिली, जेन्ना आमच्या भयणीक जेनिफरान गोवायकी दिली, जेनिफर आतां गोवायकी दिली. पवित्र आत्मा म्हाका कितें म्हणटालो जाणां, जेन्ना आमी देवाचें उतर नको, आमी नको, आमी धर्म कोत्ता, आमी मिसाक वेता, नोवेनां कोत्ता, तिर्स कोत्ता, मागणे कोत्ता, खूब कोत्ता, पूण देवाचें उतर आमी नको तेन्ना आमी खरेंच देवाचो मोग कोत्ता म्हणून देव आमच्या जिवितान मेंटर धाडटा. आतां आमची भयण एस्कॉलिस्टिका, आमची सिस्टर मारिया, ती पावली आमच्या जेनिफरा पासत तिका देवाचें उतर दिवपाक. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर नको पूण आमकां खरेंच देवाचो मोग आहा तेन्ना देव आमच्या जिवितान एक प्रिचर धाडटा, मेंटर. इट इज कॉल्ड एज इंग्लिश वर्ड इज मेंटर धाडटा आमकां त्या उतराची शिकवण दिवपाक. पूण आमी कितें करूंक जाय? आमी मेंटराच्या फाटल्यान धांवपाची गरज ना, प्रिचरा फाटल्यान धांवपाची गरज ना. आतां जेन्ना आमकां तें उतर आमकां सोजमणी मेवता, आतां आमी तें देवा आमी आमचें पवित्र पुस्तक ओपूंक जाय, आमी ती शिकोंक जाय
आमी ताजेर नियाल करूंक जाय कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी Amen. पवित्र आत्मो आमकां उतराची शिकवण दिता आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो आमकां ती शिकवण दिता आतां आमी प्रिचराक पोवपाची गरज ना पाद्रीक आनी बिस्पाक आनी प्रेगादोराक आमकां गरज ना प्रेगादोराच्या फाटल्यान धांवपाक आतां आमकां जाय फकत पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी तो आमकां भितरल्यान आमकां शिकयता आतां आमी देवाचें उतर जें शिकल्या तें काळजान दवरना ते आमकां पवित्र आत्मो भितरल्यान भायर हाडटा आनी आमकां ती सजमणी दिता आनी तेन्नाच आमी आमचें जिवीत बदलता आनी आमी घोवायकी दिता आनी जेजूक महिमा दिता देखून भाव भयणीनो Amen. जेन्ना आमी खरेंच देवाचो मोग करता खरेंच आमकां मोग आहा पूण आमकां उतर ना तेन्ना देव आमकां आमच्या जिवितांत मेंटर धाडटा आमची सिस्टर मारिया आयली कळस्पिका आयली खूब लोक येता तेच भाशेन आमी आतां जेन्ना दुसऱ्यांचे मेंटर जाता आमी दुसऱ्या कडेन वेता आनी तांकां शिकयता आमी तांच्या फाटल्यान आमकां नाका की लोक आमच्या फाटल्यान धांवलो आमकां जाय फकत तांकां ते बॅटरी चार्ज दिवपाक त्याच्या उपरांत तांकां शिकवण दिल्या उपरांत आतां तांकां पवित्र आत्म्या कडेन हँड ओवर करपाक तांकां ती उतराची शिकवण पवित्र आत्म्या उदेशी मेळपाक आनी आतां तांचो संबंद आमचेशी न्ही तांचो संबंद देवाशी जेजूशी पवित्र आत्म्या उदेशी जावपाक हेच जावन आमचें काम जावंक जाय हेच आमची फळां आमी कितें म्हणटात त्या भाशेन तोखतात तसली फळां आमी दिवंक जाय आनी तेन्नाच ही आमी Amen. खरेंच दुसऱ्यांक ह्या जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दितले खरेंच आमी तांकां भावार्थी करतले कही तांकां ते उतर मेंटरा भाशेन दिवपाक आनी तांची सजमणी ते उतराची दिवन तांकां पवित्र आत्म्या कडेन हँड ओवर करूंक जेन्ना ते करता आमी तेन्नाच की आमी खरेंच तोखतात तसली फळां दिता भाव भयणीनो आमी जेन्ना ही गोवायकी दिता जाणो कितें करता आमी खूब फाटी म्हणटा त्या भावान आमकां तें उतर दिलें त्या सिस्टरान आमकां उतर दिलें बरें हा ही गोवायकी दिवपाक कोण भयणीन दिली सिस्टरान दिली भावान दिली इस्पान दिली थॉमसनान दिली सगळ्यांनी दिली बरी हा पूण आमची गोवायकी तितली जावपाची न्हय आतां आमची गोवायकी जावंक जाय की आमी तें उतर आयकलें तें उतर आमी पाळलें आनी आतां आमची भयण कितें म्हणटा आतां हांव वेता आनी तें उतर दुसऱ्यांक दिता जोन कितें म्हणलें आतां ताणें आयकलें तें उतर ताणें आपल्या भावाक दुबाय दिलें तो आतां हाका दिता ताका दिता आनी हीच जावन आसा आमची खरी गोवायकी म्हणजे कितें पयले मेंटर आयले आमच्या जिवितांत पयले प्रेगादोर आयले पयले प्रिचर आयले टीचर आयले ताचें उतर आयकलें आमी पूण ताच्या उपरांत आमचो संबंद पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू बरोबर घट जालो आतां आमी मेंटर पयले आमचे मेंटर येताले आमच्या जिवितांत आतां आमी मेंटर दुसऱ्यांक जाता आनी ताच्या उपरांत आमी तांकां पवित्र आत्म्या कडेन संपयता आनी तांचो संबंद आमी पयले मेंटर आमचे कडेन येतात मागीर आमी दुसऱ्यांचे मेंटर जाता आनी ज्या लोकांचे मेंटर आमी जाता ते आतां पवित्र आत्म्या उदेशी दुसऱ्याचे मेंटर जातात आनी याच्या वरवीं देवाचें उतर सगळ्या कडेन वेता हेच आमी आमच्या मनान धरीत जाल्यार कितले आमी आमच्या जेजूच्या राज्याक आमी कितलें व्हडपण हाडटले कितली प्रॉफिट हाडटले कितल्या लोकांक आमी देवाचें उतर दिलां हेच जावन आसा आमचें शिकवण हेच जावन आसा जें आमकां पवित्र आत्मो आयज शिकोवंक सोदता आमेन प्रेज गॉड Praise God. प्रेज गॉड ब्रदर काल जेनिफरान म्हाका फोन केलो ब्रदर येस काल राती आणि म्हाका बरें सांगता ब्रदर ते की जाणा आंटी आपण बरी तांबडी भाजी लायता आणि भेंडे लायता आणि इरील लायता आणि हे लायता व्हेरी गुड आणि UK लायता गोंया लायता गोंया लायता ते हुंय काम करता न्हू ब्रदर थिंगा ते लायता जेनिफर जेनिफर गोंया हा UK हा गोंया ना गोंया हा ब्रदर ते Okay. कोणागे थिंगा कामांक आहा ओके सो दट्टुली प्लेस आहा आनी ते थिंगासर हुंय लायता काल तेका हांव राती बरें सोजमायताले आनी म्हणटा इरील लायता तांबडी भाजी लायता हांवें जेनिफर तेच भाशेन आतां म्हणलें हीच म्हणलें तुवें तांबडी भाजी इरील आनी भेंडे आतां तुवें मनशाचे काळजान लावपाक जाय की तुवें ते उतर शिकोवंक जाय देवाचें आनी सगळें शिकोवंक जाय आनी हे भेंडे आनी इरील दुसऱ्यांक शिकून देवाच्या राज्यांत हाडूंक जाय
तू सोजमले न्हू सिस्टर म्हटले वय सिस्टर सेम म्हटले जशे तू मोगान ते पळय भाजी लायता इरील लायता तेच मोगान तुवें मनशाशीन उलोवन तो हे हाडूंक जाय म्हटले आमच्या देवाच्या राज्यात जे वायट रस्त्यान आहा सैतानाच्या हातान आहा तांकां बरे इरील लावन तांबडी भाजी लावन तांकां Amen. म्हटले हाड Amen. इतले ब्रदर जेजू कारगा राती वय Amen. Thank Amen. Praise you, God. Jesus. So, Jesus, God. Awesome. so she's so She nice, is. brother. She is. She's so really, she is very nice. Yes. Sister, and she's teachable. very teachable. Very teachable. Yes. She's Praise very God. teachable Praise and God. very good. Yeah, and through, Kind-hearted. like, truth, kind-hearted, humble, obedient, Yes. Humble. teachable, so beautiful. So yeah. So yesterday I told her this. आणि So म्हाका nice. सांग येस बरें सांगता बाबडे मागीर तेका हांवें एग्जाम्पल दिलो तेका हांवें विचारले तेका एक ब्रदर जॉन्सन सदां म्हणटा कित्याक तेका सोजमावपाक ब्रदर की हांवें म्हणलें तूं जाणा एका धटी उदक आहा एक बालदेन आनी तें तूं कशें क्लीन कोत्तोलें ते म्हणटा आपूण नॉको सिस्टर गुडेक भायर उडोवन हांवें म्हणलें ना तांबडे समज एक धटी उदक आहा जाल्यार तितून एक पायप घाल आनीक दवर ते वचोन तांबडे उदक क्लीन जातले सेम तू आतां देवाचें उतर शीक आनी तुज्या काळजान घाल आनी तुजे भितर कितें आहा तें भायर काड सगळें सो ते अंडरस्टँड जालें जेजू कारगा Praise God. जेजू कारगा येस The येस change is nice effortless. brother. आमकां कसलेच हुस्के दवरपाची गरज ना. The change is effortless. कसलेच करिनासतना वय फकत देवाचें उतर आयकोपाचें खावपाचें आनी Yes. सगळें जें भितर ना आमच्या जिवितांत तें खावपाचें. सगळें भायर येतलें. वय आनी एकदम अंडरस्टँड जालें ब्रदर तें बरें इतलें आनी हांवूय हॅपी शी इज सो नायस ब्रदर शी yes, इज रियली she is. व्हेरी नायस Beautiful, Very nice. beautiful, and I Praise believe God. she is blessed No, and she is she's- blessed. Yeah, she's teaching blessed. us. Don't you think? She's actually Yes, teaching yes, us. sister. Yes, she is teaching. Yes, Praise God. right. Yes, I'm so happy for Yeah. her. Praise God. Yes. ब्रदर पयले ती उलयत तेन्ना ते पयली म्हणटा सिस्टर तुका कळटा ते भाशेन म्हाका कोणना म्हाका वाचूंक कोणना Yes. बट एक्चुअली वेन ती उलयत तेन्ना ते देवागे उतर ऑलरेडी आमकां सांगताय Yes, but she's first time, sister. She is facing like this. First time. Praise God. God is ते so केन्ना कोणाशीन म्हाका दिसता हांव उलोवंक ना केन्ना हांव इंटरफियर हितून जावंक ना व्हेरी गॉड ब्लेस हर. ना म्हाका सामकें and I even said to her it really touched me the way she was talking, Yes, yes. very beautiful. Simple. Very simple. nice. Yeah. The childlike Simple. heart. Absolutely sincere. Yes. Praise Sister God. Maria ते म्हणटा आपणा हांव नको म्हणटा आपणाक वाचूंक येना न्हू हें म्हणटा न्हू तें Yeah. म्हाका हे 1 Corinthians 1:27 उगडास जाता जेजूचें I उतर have the mind of Christ. Yes. No No, more, 1:20. but God chooses the foolish things of the world to shame Of the the world wise. Amen. to shame the Praise wise. God. Correct? Yes, Thank you, yes. Jesus. Praise God, Sister Janet. Praise God. Yes, Yes. yes, brother. Praise God. Praise Beautiful. God. Praise Thank you, God. Jesus. Joe Rauta, brother. Joe, brother Joe, sang Hi, baba, Joe. brother. ब्रदर हांव ते म्हणटालो सिस्टर जेनिफर ते भुरग्या खबर सांगनासलेली तो भुरगो हे तो स्पेशल चाइल्ड वय ब्रदर. वय ब्रदर स्पेशल चाइल्ड म्हटरी हांव एक दीस UK हांव मुगे रोप सुकोवपाक घेवन वयतालो Camera आणि घाल थिंगा रे तू. Video घाल तू. तू आज preaching तू गेले जाले. ना हांव रोप सुकोवपाक घेवन वयतालो आनी वाटेर एक घरा एकलो भुरगो 2 वर्सांचो भुरगो तो सामको एकदम सामको रडटालो सारको तेम कोन सारको तोकली बी धडायल्या भाशेन म्हाका दिसलो तो भुरगो गोडे बेश्टे अशें कोन्न धाकली भुरगीं कितको रडटाय तेम कोन्न तेश कोन्न रडटा म्हूण सो हांवें तेका बेश्टो भिवपाक गेलो अरे हांव पुलीस आनी अशें कोन्न वगरा रे आनी मागीर तो ओगो रावना चड सारको हें कोता सामको भायर येता आनी सामको तोकली सामकी जोमणेर मारल्या भाशेन आनी मागीर हांवें विचारलें कितें जालें काय म्हूण तेका तो म्हणपा लागलो तेगेलें तेका तो हें म्हूण स्पेशल चायल्ड म्हूण आनी तेका प्रॉब्लेम आहा म्हूण सो म्हाका दुसरें दिसलें सो हांवें तेका मागणी करपाक हें केलें म्हळ्यार तें जायना जालें सो जेन्ना हांव थिंगा मिटिंगेक जेन्ना पोतून येयलो म्हाका तें कळ्ळें तेंगे JCLM ब्रदर अमल म्हूण तेंगे ग्रूप आहा
आयलँडाचो आनी स्पेशल हेंगेले स्पेशल ते मॅरी ओकॉनर बी ती बायल मनीस आहाय ती स्पेशल हें कोताय आनी तांकां मिनिस्टर कोताय. सो हांवें तेंगेलो फोन नंबर घेयलो आनी हांवें थिंगा तांकां फॉरवर्ड केलो आनी ब्रदर अमलान रोखडें तें कॉन्टेक्ट केलें आनी तो तांकां मिनिस्टर कोता तें बाकी म्हाका खबर ना. म्हळ्यार तेंगे टेस्टमनी ही जी भुरगीं अशें कोन्न जी जल्मा येताय आनी हे आयजाया 50:4 हे पोतपोतून कन्फेस कोन्न ती भुरगीं कितकोन वयर सरलीं आनी ते आपणागेले आतां आपणागे खूद काम कोताय आनी ती एक्सलंट आहाय सगलीं कामां शिकपा हितून आनी वयर सरलें. सो हेंच तर तें कन्फेशन एक ते भुरग्यां म्हणलें ना ते ग्रुपां कोणा ते मिनिस्टर कोताय तेंगे जाल्यार तेगेलें बरेपण जातो म्हूण ते भुरग्या गेलें आनी गोडे तेका देवान सिस्टर जेनिफराक तेका निवडून काडलो गोडे तें कन्फेशन करपा आनी ते भुरग्या तें देवागे उतर तितून घालपा. Amen. Amen. Yes. Praise God. Praise God. Praise Praise God. God. Jesu Garga. Argan Jesu. बाबार्तां आहा तेका बाबार्तां तो येता इगोर्जी Yes. म्हळ्यार थिंग इगोर्जी ना, म्हण आनी तें केलें म्हण कांय जायना म्हळ्यार तें जेन्ना देवागे जिवी उतर तेगे तें काना पडटा आनी तो बाबार्तान कन्फेस कोता पयलीं ना तेगे आवय जावं कोण तो तेका जे केअर टेकर आहा तें कन्फेस कोता डेली तेगे नोर्सणी आनी चेंज जातलें मेरिकल Praise तेगेल्या God. जिवितांत. Praise God. सारकें Praise न्हू God. ब्रदर? Praise सारकें God. सारकें. पूण म्हाका जो एक सांग म्हाका तूं एकूच सांग म्हाका तूं आतां गोंया पावन चड फुटबॉल घेवताय ना ब्रदर गोलकीपरा भाशेन हेडिंग चड कोत्ताय तूं केस वयर सरलें. ना ब्रदर आतां कितें जालां तें भायर वचोन तें उदक पण खबर ना हिंगाचे केस केले राउंड केस केले आनी जेन्ना मामीन सांगपा लागली मामी सांगताली तूं जावपा आहलो तेन्ना आपूण सातांत निको मागता ही आनी तुका सातांत भाशेन ब्लेसिंग मेळ्ळ्या पुरो म्हण देवा कडेन. सो Praise God, सातांत praise निगे God. राउंड आहा न्हू त्या सातांत निगे राउंड म्हाका जाली हिंगा ती सांगता तेका लागून जाली आपूण तेका मागलो तेका लागून तें जाली. सो हिंग ते मारी थोडे केस आहाय ते वयर स्टायली येताय. प्रेज गॉड. पण खरें म्हणल्यार भाव म्हज्या जो तुका खरेंच सांगता तुवें जी आयज टेस्टमनी दिली आनी ताजेवर आमकां शिकवण दिली खरेंच इट वॉज रियली पावरफुल. कित्याक हांव नको आहलो तूं आतां इतलो एडव्हेंचरस आसलो म्हणून अमेरिकाक गेलोय कोटीर उडकी मारली म्हणून अमेरिकाक पावलोय UK पावलोय आतां गोंय पावलो. हेअरस्टायल चेंज केली कितलें तुवें केलां ह्या संवसारांत तुवें आनी आतां तूं देवाच्या उतरान रिगून आलाय. खरेंच खरें म्हणल्यार you are a very powerful witness for Christ. That is very good. Very good. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise Thank you, God. Jesu Garga. Thank you, Jesus. Thank you, ना हांव Jesus. कितें सांगूंक सोदता ब्रदर हे बारीक बारीक आतां हांगा गोंया मोडके खेळटाय बारीक बारीक वस्तू ती म्हळ्यार आतां जायते भुरगे जे आतां UK पासून आहाय ते जायते गॅमलिंगाकू आहाय ते बॅटिंग कोताय गॅमलिंग आनी जाय जाण सांगताय जे भुरगे आहाय ते तितूंक आहाय म्हण कितें बारीक बारीक वस्तू तुगेली म्हळ्यार जेन्ना तुका जेन्ना रियल लायफांत तूं हें कोता ही व्हडली जाता मागीर आनी तुका मागीर तें भायर सरोंक जायना तुगे बोर्डार आनी कितलें ट्राय केलें म्हूण मागीर तूं तितूंक वता आनी तुका तो देवागे ओडोक तूं यू आर नॉट गोईंग देवागे उतर सांगता जशें हिब्रू 11:6 सांगता विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड म्हूण आनी जो देवा भावार दवरता तेणें भावार दवरपाक देव आस म्हूण आनी जो कोण देवाक आपणा काळजांतल्यान सोदता तेका तो मेळटा म्हूण तर काळजांत सोद आमकां तर देवागे हें ना पयलीं सावन आमकां तरी मातशे पर्यंत शिकवण ना आनी आमी देवा तर सोदून देव आहा म्हूण सोदूं वचना देव आमकां कितून हें जातलो आमगे नोरसणी कितकोन जातली. Amen. Hallelujah. Yes. पयर पासून एकलो मनीस मेळ्ळो म्हाका बाजारांत गेलोलो हांवें म्हणलें बाबा केसो आहा जाणटो तो 70 years तो म्हणपा लागलो आपणा हार्टा प्रॉब्लेम आहा 90% ब्लॉक्स म्हणपा लागलो. सो म्हाका बरें दिसलो हांवें म्हणलें तूं केदोन फ्री आहा आनी म्हाका हें आहलो हांवें म्हणलें पोर येयल्या जाता हांवें म्हणलें आतां बोरें काम देवागे उतर दिवपा आनी फाल्यां आनी पोर कितें करपा जाय हांव आतां वयतलों. सो हांवें तेगे म्हणलें तूं घोराको आहा आतां हांव गेलो घरा कडेन ताका आतां कितें खबर आहा म्हाका देवागे उतर आहा तें जिवीत म्हूण तेणें तें देवागे उतरा विश्वास दवर तेगे ब्लॉक्स आहाय ते बी ओपन जाता Amen. Amen. Praise God. आनी तो भितर कोण ना म्हूण घराको तेगे कॅर घेवपाक आनी तेका देवागे जेन्ना उतर घेवपाक ते हें करपा लागलो तो सांगता आपूण जेजूचेर विश्वास दवरना म्हूण क्रिस्तांव मनीस Oh dear. बातिजमी गेला तो म्हणटा आपूण ऑल्टर बॉय आहलोलो तो म्हणटा जीसस इज मॅन मेड
आपण देवाचेर विश्वास दवरता म्हणटा म्हळ्यार जेजूचेर विश्वास दवरना म्हणटा. सो जेजूचेर विश्वास दवरना तो देवागे उतराचेर विश्वास दवरना. सो तूं कितकोन कन्विक्ट करता तेका? तो म्हणटा तूं हें करपा येयल म्हण, प्रोपागंडा करपा येयल म्हण. हें करपा हांवें म्हणलें तितून म्हाका कितें फायदो आहा? लोक कितें कितें हें करपा येताय, तांकां फायदो आहा जाल्यार ते करपा येताय. तो सांगता आपणा कितें खबर आहा काय घोड्या तूं कोणा पयशे दिता आसतो. हांव तेका जाणा मरे बाबा, करपाक जो गेलो ना जाणो मरे देवागे बाबा, उपरांत जाणो तूं जाणो देवाचें उतर हे डिस्कस करपाक, आर्ग्यू करपाक, आमी तूं रायट हांव रॉंग, देवाचें उतर केन्नाच ताचे पासून. तें सारकें देवाचें ब्रदर. उतर आर्ग्यू फकत करपाक गेलो ना. एकूच. देवाचें उतर फकत भावार्थ दवरपाक. आमी बाबार्थ हय दवरूंक सारकें. जाता ओ आमच्यान ऑन भावार्थी जावंक जायना. आमच्यान मोदल्यान रावंक जायना. थोडे आमी कितें करता, आमी आदवोगाद जाता आनी आमी म्हणटा हें उतर हें सांगता, तो हें सांगता, तो पाद्री सांगता, तो एक सांगता आनी आमी फकत ताजेर विश्वास दवरिनासतना त्या उतराचेर दुबाव दवरून आमकां कसलोच फायदो जायना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमकां फकत ते उतराची सोजमणी घेवन आमी भावार्थ दवरूंक जाय. तेन्नाच की आमी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळयतले. ना तर थोडो लोक येतलो म्हणटलो अरे तू कितें सांगताय, तू कितें फिलॉसॉफी सांगताय, तू आपल्या तुज्या फायद्याक येताय. आमी ह्या उतरांनी आनी ह्या डिस्कशनांनी पडत जाल्यार आमी थिंचरूच उरतले. हांव तुका ना ना सांगता ना डिस्कशन न्हू. ना ना तो सदां दिसपट्टी मिसा वचपाचो ब्रदर. म्हळ्यार तेगे कितें जालें, तेगेले बायलेक कॅन्सर जालोलें आनी तेका जाय जाणां सांगिल्लें हिंग वच थिंग वच फादरा बरी वच प्रेयर कर तूं बरो जातली. तेका कडेन भावार्थ नासलो म्हळ्यार दुसरी सांगताय म्हूण तो घेवन गेल्लो आनी ती बरी जाली ना, ती मेली. तो म्हणटा हें सगळें फकाण म्हण. हांव म्हणटा तुका देवागे उतराचेर आर्ग्युमेंट करपा जायना. देवान सत्या दिली तुका फ्रिडम तुजेर आहा. तूं बिलीव करपा बिलीव कर, ना बिलीव करपा म्हज्यान फोर्स करपा जायना तुका. म्हळ्यार तुका फ्रिडम दिलो आहा. इतलें ताका सांगून येयलो. म्हळ्यार हांवें ताका सांगिल्लें हें देवागे उतर आहा तें मुगे काम होकोच सो करपा म्हण. कितें जातलें आनी कितें तेजें हें आहा तें मुगे काम न्हू म्हण. भावार्थ दवरपा तुजें काम. जो जाणो मरे बाबा, जो जाणो मरे तो आतां हाचें आयकोन ताचें आयकोन इतलें करून ताजी बायल भायर पडली म्हणटच ताजो आतां भावार्थ कमी जाला. ताका आतां इतलो दुबाव पडला. त्या मनशाक तूं आतां वेशी जाल्यार सांगीत जाल्यार अरे तूं आतां हें करनाका ताजो भावार्थ कमी जाला. देखून असल्या लोकांक तांकां चड डिस्कशन करपाची गरज ना. तांकां फकत कितें करूंक जाय, तांचे पासत खरीच भाशेन मागणें करूंक जाय की एक दीस कोण तरी वावराडी येतलो तांच्या जिवितांत, कोण तरी त्या उतराची सोजमणी दितलो आनी तेन्ना ताजो तो दुबाव आसा, ती सोजमणी ताका बरी नासली म्हणून, ताका कितलो दुबाव पडलो म्हणून ताका सगळें हाणें सांगून कित्याक खूब आहा लोक खूब आहा आमच्या जिवितांत, आमच्या संवसारांत आहा. हें कर तें कर सगळो एडवायझर आहा. पूण खरें म्हणल्यार एकूच आमी करूंक जाय. कितें तें? जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरूंक जाय. एक पाटी त्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो तेन्नाच की आमी देवाची महिमा पळयतले. आनी दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता आमी जेन्ना एक मॅरेथॉन रेस धांवता केन्ना आमी रेस धांवपाक आमी तयार जाता. केन्ना आमी खूब दिसांनी धांवत जाल्यार लोक जर पळयता म्हणल्यार अरे तूं आनी जो विन्सेंट तूं कितें धांवता रे, कोण धांवता रे, तूं जाता म्हातारो जालाय कोण धांवता रे तूं, अरे तूं कितें दिसताय सामको नाल गो, तूं आनी कितें धांवता रे. आनी आमी कितें करता, धांवचें सोडटा, तांचे कडेन वेता, तांचे कडेन डिस्कशन करता, तांकां सांगता तूं कोण म्हाका सांगपाक, आमी तांचे बरोबर आर्ग्युमेंट करता. वय आर्ग्युमेंट आमी जिखतले पूण रेस काबार जातलो आनी आमी थिंचरूच उरतले. देखून जेन्ना कोण आमच्या जिवितांत आर्ग्युमेंट करपाक येता, डिस्कशन करूंक येता, तांचे बरोबर चड वेळ पिड्यार करिनाकात. कित्याक जेन्ना आमी तांचे बरोबर चड वेळ पिड्यार करता आमी तांचे कडेन उलोवन आमी आर्ग्युमेंट जिखत वी मे विन द आर्ग्युमेंट. पूण तितल्या म्हणसर रेस काबार जातली, आमी थिंचर उरतले, आमी फळां दिवची ना. देखून भाव भयणीनो, आमी जी आतां देवाचें उतर जाणो, आमकां उतराची सोजमणी मेवल्या, आतां आमी कितें करूंक जाय? हे आर्ग्युमेंट हाचे हाका सांगपाक की तूं रायट तूं रॉंग, हांव रायट तूं रायट हांव रॉंग, हे सगळ्यो खबरो सोडया आनी फकत जो कोण आयकता तांकां आयकूंक आमी देवाच्या उतराची सोजमणी दिवया आनी खरेंच दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवया, तांकां भावार्थी करूया, तांचे मेंटर जावया
आनी तांकां तेजे उपरांत पवित्र आत्म्या उदेशीन दिवन आतां पवित्र आत्मान तांकां सामके आनी बरे भावार्थी करपाक स्ट्रॉंग करपाक दुसऱ्यांक मेंटर जावपाक हेच आमी फुडें सरोया. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Sister Maria, over to you. Yes, brother. आनी कोण आहा कितें उलोवपाक कोण सोदता? Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. देव बरें करूं सगल्यांक. So closing prayer करूया, brother. Yes, closing prayer. All right. Anna? Yes, Sister Maria. Okay, go ahead, Baba. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. मगाळा बापा, अर्घ आणि दिनवास तुका ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत तुवें आमकां जण एकल्यांक बरे भाशेन सांबाळल्या. ह्या घडये पासत आमच्या भावा पासत जब पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां जाय देवाच्या उतराची शिकवण दिल्या आनी गेल्या त्या बुधवाराची शिकवण आमकां कुतून देवाचे उतर देवाच्या उतराची समजणी आमकां खेरीतपणी उगडास केला. आमकां आमी दिवपाक फाटी सरल्यान देखून पवित्र आत्म्या उदेशी पाव आमकां आमचे कडेन उलोवन आमकां बोगसणे फावो करूंक आमची मनाची नवसुर्णी करूंक आमचो दिसपट्टो गिरायस सदांच देवा कडेन मागोंक आनी कोण आमचे आड येता तांकां आमी सदांच बोगसूंक तयार जावंक हें सदांच आमच्या मनान रिगूंक आमच्या काळजांत उरूंक पवित्र आत्म्यान आमकां दर एकल्याक आमची मनां उजवाडायला. ह्या घडये पासत हांव देवाक आर्गां दितां. आर्गां आनी दिनवास साहेबाक आमच्या भावा भयणी पासत तांच्या गोवायकी उदेशी आमकां जायती आयज शिकवण मेळ्ळ्या आनी ही शिकवण आमच्या काळजान आमच्या मनान दर एक घडयेक ती सदांच उरूंक आनी आमच्या जिविताची आनी मनाची नवसणी जावंक आमी देवाक दिनवासुया आनी आर्गां दिवया. हे मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God. Jesu Praise Kargam. God. Praise God. Praise God. Praise God.